देवा बापाक आराधन करया जेसू सोम्याक नमन करया सांगा म्हणया देवा बापाक आराधन करया जेसू सोम्याक नमन करया पवित्रात्म्याक आमी नावाडया पवित्रात्म्याक आमी नावाडया त्रिएक देवाक हरसन वाखनया त्रिएक देवाक हरसन वाखनया देवा बापाक नाम करया जेसू सोम्याक नमन करया देवा बापा आराधन करया जेसू सोम्याक नमन करया पवित्रात्म्याक आमी नावाडया पवित्रात्म्याक आमी नावाडया त्रिएक देवाक हरसन वाखनया त्रिएक देवाक हरसन वाखनया देवा बापाक आमी मान करया जेसू ख्रिस्ताचे नाव घेवया देवा बापाक आमी मान करया जेसू ख्रिस्ताचे नाव घेवया पवित्रात्म्याक आमी गासोया पवित्रात्म्याक आमी गासोया त्रिएक देवा समोर करया त्रिएक देवा समोर करया देवा बापाक आराधन करया जेसू सोम्याक नमन करया पवित्रात्म्याक आमी नावाडया त्रिएक देवाक हरसन वाखनया बापा नमन तुका जेसू सोम्या होगळाक तुका बापा नमन तुका जेसू सोम्या होगळाक तुका पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या बापा नमन तुका जेसू सोम्या होगळाक तुका बापा नमन तुका जेसू सोम्या होगळाक तुका पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या हालेलुया 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 हालेलुया
Jesus, thank you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. गचन आज 7 लोरेसाचे नवेन भक्तीपण चलोवंक तशेंच ह्या अर्ध्या दिसाच्या रितेरेंत भाग घेवंक आमी हांगासर आयल्या. आमकां आमी थोडोसो वेळ मौनपणी जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. ह्या मागण्या वेळार रितेरे वेळार आसले हर एक अडखळे जावन पर आमचे खंत बेजाराई आमी येताना हाडले आमचे उणेपणाचें जिवीत मागणी तेसावा हर एक ही मौनपणी सक्रामेंतांत आमचे मुखार हजर आसले जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. ताजी स्तुती गायता आसतना ताजें उतर आमी आयकत आसतना गितां गावन ताळयो पेटोवन आमी गायता आसतना आमकां जाय आसली कृपा सकत तोच आज फावो करता. तर आमी थोडोसो वेळ मौनपणी रावया. नदर जेजूचेरच घालया आनी आमच्या काळजांत मोतींत आसलें हर एक जें कितें आमचें उणेंपण आसा खंत बेजाराय आसा खंयची म्हणी विभिन्न वैयक्तीक तेसावां आसात जें कितें मागणें करूं आमी आयल्या कितें उपकार जोडूंक आमी हांगासर आयल्या हर एक आमी ताका समर्पण दिवया. सौम्याचे नाव आमी गावया सौम्याची स्तुती करया सौम्याच्या नावात महिमा दिवन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया. सौम्याचे नाव आमी गावया सौम्याची स्तुती करया सौम्याच्या नावात महिमा देवन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया. कितलें बरें नांव ताचें सौम्याचें नांव सगळो लोक गाजता ताका सगळ्या गांवांत घाव संवसारार ताचें नांव सदां सदैव साव रस्ता म्हाका वाखाणूंक देखून गायता हांव. कितलें बरें नांव ताचें सौम्याचें नांव सगळो लोक गाजता ताका सगळ्या गांवांत घाव संवसारार ताचें नांव सदां सदैव साव रस्ता म्हाका वाखाणूंक देखून गायता हांव. सौम्याचें नांव आमी गावया सौम्याची स्तुती करया सौम्याच्या नावात महिमा देवन स्तुती ताची करया
स्तुती ताची करया सोमेस्तान बोरे केले सोमियाचे नाव इडेस्तान गुण केले वर्ते ताचे नाव मेलेल्यांक जीवन केले पोविताचे नाव सांडून गेल्यांक पाटी हाडून जीवित दिले नाव सोमेस्तान बोरे केले सोमियाचे नाव इडेस्तान गुण केले वर्ते ताचे नाव मेलेल्यांक जीवन केले पविताचे नाव सांडून गेल्यांक पाटी हाडून जीवित दिले नाव सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावार महिमा देऊन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया संसारात समाधान हाडून दिले नाव सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखोवन दिले नाव काळोखांत आसलेल्या उस्वर दिले नाव बदकतावन सुटका दिवन बचाव केले नाव संसारात समाधान हाडून दिले नाव सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखोवन दिले नाव काळोखांत आसलेल्या उस्वर दिले नाव बदकतावन सुटका दिवन बचाव केले नाव सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावार महिमा देऊन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावार महिमा देऊन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan Jesu. Argan Jesu. Hoglap Jesu. Oglap Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. महिमा तुका महिमा तुका Jesu. वखणी तुका Jesu. Hoglik तुका Jesu. दिनवासतान तुका Jesu. दिनवासतान तुका Jesu. सोम्या Jesu. सोम्या Jesu. आमच्या काळजांत आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या मनांत आमच्या घरांत आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबांत असले हर एक असली हर एक खंत बेजाराई खंत बेसाराई आशिडा पिडा शिडा उणेपणाचे जीवित उणेपणाचे जीवित एक तुका आमी समर्पण दिता हर एकने तुका आमी समर्पित आहोत असमाधान हाडचे असमाधान हाडचे हर एक गडिता हर एक घडीत हर एक व्यक्ती हर एक व्यक्ती हर एक संदर्भ हर एक संदर्भ आमी तुका आज समर्पण दिता आज समर्पण दिता तुवें आमकां दिल्ल्या तुवें आमकां दिल्ल्या आमच्या आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संध्यांक हर एका संध्याक आमच्या सैर्यांक आमच्या सैर्यांक मोगाच्यांक इष्टमंत्रांक तुका समर्पण दिता तुका समर्पण दिता जेजू आज पर्यंत तुवें आमकां राखलय तुवें आमकां राखलय आनी मुखारी तूं आमकां राखता आनी मुखारी तूं आमकां राखताय तुज्या उतरांचेर पातयेनी दवरून चलतल्या हर एकल्यांकी तूं राखताय राखताय तुज्या उतरांचेर हांव
तातयेणी दवरता तातयेनी दवरता म्हजो बरवसो म्हजो बरवसो तुजेरस तुजेरस तुंच म्हजो तुंस म्हजो भद्र आसरो सोम्या हर एक दीस म्हणले हर एक दीस म्हणले म्हजो हात धरन म्हजो हात धरन तूं म्हाका चलय तूं म्हाका चलय तूं म्हाका चलय सोम्या तूं म्हाका चलय तूं सोम्या म्हाका चलय सोम्या तूं म्हाका चलय तूं सोम्या म्हाका चलय सोम्या तूं म्हाका चलय सोम्या उणेपण आयिल्ल्या वेळार उणेपण आयिल्ल्या वेळार खंत बेजार आयिल्ल्या वेळार खंत बेजार आयिल्ल्या पिडा वेळार आयिल्ल्या वेळार पिडा आयिल्ल्या वेळार बेदिसतना बेदिसतना राग आयिल्ल्या वेळार राग आयिल्ल्या वेळार आमकां कश्ट सोसूंक जायनातल्या वेळार आमकां कश्ट सोसूंक नातल्या वेळार समस्या आयिल्ल्या वेळार समस्या आयिल्ल्या वेळार तूं आमकां चलय सोम्या तूं आमकां चलय म्हजे सोम्या हात धरून चलय म्हजे हात धरून तूं चलय म्हजे हात धरून चलय सोम्या म्हजे हात धरून तूं चलय सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या वगळाप जेजू तुका सोम्या जेजू वगळाप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या दिनवासतान जेजू तुका सोम्या जेजू दिनवासतान तुका सोम्या वाकणी जेजू तुका सोम्या जेजू वाकणी तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ಕನ್ನಡ ಗೀತಮ್ಯಂಗವ್ಯ ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆ मगचनो आज आमच्या मागण्या एकच काल आसलो देव आज आसा आनी फाल्यां आसता म्हजे की आनी तुमचे की पयलें कितलेकी जण हांगासर येवन मागणें करूंक आयिल्ले आज नांत देवातीन जाल्यात आमच्या नंतर कितलेकी जण येवन मागणें करूंक आसात जाल्यार देवाचें हजारपण हांगासर एकच जावन आसा आमी आसलेरी ना जाल्यारय देव आपलें काम करता त्या देखून जेजू आमकां सांगता हर एकलें की खंत करनाकात टेन्शन करनाकात जें कितें आसा हर एक मागण्यांत देवाक समर्पण दिया देवाक समर्पण दिया 3 उतरां पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 5वो अध्याय 7वी ओळ आमकां सांगता हर एक मागण्यांत समर्पण दिया सगळो तुमचो खंत हुस्को बेजाराय ताका समर्पण दिया तो तुमचें टेन्शन हर एक तुमचेतून पयस करता आनी तुमच्या विशयान तो खंत करता भियेनाकात तुमचें जतन तो घेता भियेनाकात तर मग आज आमी येता आसतना जें कितें हाडलां हर एक जेजू समर्पण दिवया आनी आमी घरा वेता आसतना एक बेसांव जावंक एक आशिर्वाद जावंक जेजू आमकां कुमो करून दी म्हण आमी मागया इरुववनागी इरुवात नीनु ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ 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 ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ
ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವ ನೀನು, ಜೊತೆಯಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಒಕ್ಕರ್ತನೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆಯಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆಯಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆಯಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆಯಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನಿನ್ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನು, ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ ರಕ್ಷೆ. ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗ. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾ, ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. 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 ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನಿನ್ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ.
आमच्या दोळ्या आमी दांकिया देवाचें उतर आमी आयकूंक वेता थोडोसो वेळ ती उतरां आमी नियाळत आसतना आमच्या काळजांत मोतीन ती उतरां उलोवंक वेतात आज एक वर्तो संदेश जेजू आमकां हर एकल्यांक दिवंक आशेता मोगाच्यानो तो जावन आसा बरोसो घेवचो संदेश धैर्यान बरोसो संदेश ती उतरां आमी आयकूंक आमचें काळीज आनी मन तयार करया पवित्र आत्म्याक आमचे मदें स्वागत करया दोळे आमी दांकिया दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया पवित्र आत्मो आतां आमी आयकुची हर एक देवाचीं उतरां आमी समजून घेवंक आमकां कुमक करून दी ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಚೆ ಗೀತ್ ಪಾಣ ಸಂಕು 98 मागणें करूंक शिकूच्या पवित्र आत्म्या जेजून उलयलीं ती उतरां विसून खाण आमच्या कस्तांच्या उणेपणाच्या बरवसो सांडल्या वेळार आमकां मतीक घालच्या पवित्र आत्म्या आमकां मागणें करून शिकूच्या पवित्र आत्म्या तुका आमचे मदें आमी स्वागत करता दैवीक तेण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवोन ये ते लावन जेसूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर आमकां तूं रुपीत कर दैवीक तेण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवोन ये ते लावन जेसूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर आमकां तूं रुपीत कर दुखुल्लीं मोणां राखून आसा घायेलीं काळजां आशीव आसा दुखुल्लीं मोणां राखून आसा घायेलीं काळजां आशीव आसा मोगाबूच्या तुज्या ती आस गुण कर मोगाबूच्या तुज्या ती आस गुण कर संतोषन भरून जिनी पावन तुक संतोषन भरून जिनी पावन तुक दैवीक तेण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवोन ये ते लावन जेसूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर आमकां तूं रुपीत कर देवाचें उतर आमी आयकुया उत्पत्ती पुस्तकांतून 1 अध्याय वर्सेस 37 ही उतरां फारोवाच्या आनी ताच्या सगळ्या परिवाराक बरी दिसली फारोव तांकां म्हणालो देवाच्या आत्म्यान भरलेलो असलो एक मनीस आमकां खंय मेळीत उपरांत फारोव्यान जुजेक सांगलें देवान तुका हें सगळें दाखोवन दिलां देखून तुजे तितलो बुद्धवंत आनी जाणटो मनीस हेर कोणूच ना तूं जातलोय म्हजो प्रधान कारभारी आनी सगळी म्हजी प्रजा तुजी आज्ञा पाळटली सिंहासना लागून मात्र हांव तुजे प्रास व्हरतो आनी फुडें उलोवन फारोन म्हळें अबले हांव तुका सगळ्या इजिप्ताचो अधिकारी करता देवाचें उतार हे देवाचें उडोपकार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दया करून बसा
देवाच्या योजनांक कल्ती जाल्यार देवच आमकां मुखार चलयता. देवाच्या योजनांक कल्ती जाल्यार देवच आमकां मुखार चलयता. देवच आमकां मुखार चलयता. उत्पत्ती पुस्तकांत 37 हातून 42 म्हणसर आमी वाचून गेल्यार थंयसर एकल्या तरणाट्या विशयान एक ल्हान भुरग्या विशयांत आमी 17 वर्सांच्या एका तरणाट्या विशयान आमी आयकता. ह्या तरणाट्याचें नांव ताका 12 जाणां भुरग्यांत एकलो भुरगो हो आनी बापायक मस्त मोगासो बापायच्या उतार प्रायर जल्मल्लो भुरगो. ऑलमोस्ट आन्सरा लागीं लागीं पावलो. आनी ताका ताच्या बाबांनी उदक नातल्या बांयंत देंवयल्लें. तो कोण? जुजे सामा जुजे. मग आज आमी थोडोसो वेळ जुजेच्या जिवितांत देवाचें संरक्षण योजन कशें जारी जालें आनी आमी आमच्या जिवनांचेर एक नदर घालना. कशें आमच्या जिवितांत कस आयिल्ल्या वेळार थोड्यांनी दिसाचें सवाल आसा, कितलीं वर्सां म्हूण हांवें कस सोदचें, कितलें म्हूण सोंसचें हांवें, खंय म्हूण सार सोंसचें हांवें. हेरांक येनातले कश्ट म्हाका मात्र कित्याक आयल्यात म्हणले सवालांक आज देव आमकां जबाब दिवंक कशें येता जुजेच्या जिवनांत. कोणें म्हणे बायबल हाडल्यार सकाळ तुमचो बायबल आतां उक्तो करचो, मोबायल न्हय दयकर बायबल मात्र. उत्पत्ती पुस्तकांत 30 आनी 7 अध्याय 3 ओळ. उत्पत्ती पुस्तकांत 37 वर्सेस 3. इस्रायल आपल्या हेरां पुतांचो केल्ल्या प्रास जुजेचो चड मोग करतलो. इस्रायल आपल्या हेरां पुतांचो केल्ल्या प्रास जुजेचो चड मोग करतलो, कित्याक तो ताच्या उतार प्रायर जल्मल्लो. ताणें ताका लांब हाताचो एक दगलो करून दिल्लो. म्हळ्यार जुजे कोणगी म्हळ्यार जुजे कोणगी म्हळ्यार इस्रायलाचो जाकोबाचो मोगाचो पूत. आनी कित्याक मोगाचो म्हण देवाचे उतार आमकां सांगता, उतार प्रायर जल्मल्लो भुरगो तो जावन आसा. पळय आमच्या घरांनी लास्ट जल्मल्लीं भुरगीं दोगा तेगा तिसरी जाल्या उपरांत लास्ट भुरगीं पुसून गेल्लो पळो म्हणटात, थंय ती आमकां हरयेकलें की मोगाची. त्या देखून जुजयत संत कुटुंबांत हरयेकलें की न्ही केवल बापायक मात्र मोगाचो जावन आसलो. मोगाचो देखून ताणें कितें केलें, लांब हाताचो एक दगलो ताणें ताका शिवून दिल्लो जावन आसा. आनी बापायच्या मोगाचो जाल्यार आपल्या हरयेकल्या भावांक भाव ताका द्वेश करतले. आमी वाचता उत्पत्ती पुस्तकांत 37 वर्सेस 4. उत्पत्ती पुस्तकांत चॅप्टर 37 वर्सेस 4 आमी वाचता कितें म्हळ्यार, आपलो बापाय आपल्या हेरां पुतांचो केल्ल्या प्रास जुजेचो चड मोग करतलो. तें ताच्या भावांनी पळयलें, देखून ताणीं ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतार लेकून ते उलयनातले. कितलो द्वेश कुटुंबांत आपल्या ल्हाना भावाचेर आसलो गी म्हळ्यार सक्कड भाव सांगता मेळना, ताच्या एक उतरांकी मोल दिनातली, ताजे कडेन उलोवंक म्हळ्यार तितलें द्वेश ताका करतले. द्वेश कितलो जालो गी म्हळ्यार हर एक दीस म्हणले बरी द्वेश चडूनच गेलो जुजेचेर. द्वेश एकच कारण कितें गे म्हळ्यार बापायन आमकां दिना तो दगलो ताका दिलो एक. दुसरें जावन आसा ताका दर्शनाचें देणें आसलें, स्वप्नाचें देणें आसलें आनी देव ताच्या सांगाता रावून काम करतलो, ताच्या सांगाता आसलो. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता 37 वर्सेस 8 ताच्या सपनाक आनी उतरांक लागून ताणी ताका आनीकी चड द्वेश केलो. कित्याक बाबांनी द्वेश केलो गे म्हळ्यार बापायन मोग करूंक कारण कितें गे म्हळ्यार तो उतार प्रायर जल्मल्लो व्यक्ती भुरगो, त्या देखून बापायन मोग केलो. आनी आपल्या भावांनी द्वेश करूंक कारण कितें म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां सांगता पळया 37 वर्सेस चॅप्टर 37 वर्सेस 8 थंयसर आमी वाचता, ताच्या सपनाक आनी उतरांक लागून ताणें तांकां आनीकी द्वेश केलो. कित्याक म्हळ्यार
स्वप्नाक आनी ताज्या उतरां लागून ते देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो कशें म्हणी करन झुजेक एक बरी कशें म्हणी कर ताजें अंत हाडिचें म्हूण सांगून योजन करनासलें कित्याक म्हूण सांगल्यार बाब आमचो मोग करना आमचे की चड झुजेचो मोग करता म्हळ्यार चिंता तांच्या मतींत आसलें. उत्पत्ती पुस्तकान आमी वाचता 37 वर्सेस 28 थंयसर आमी पळयता झुजेक 20 रुपयांच्या नाण्याक इस्माइलेक तांणी विकलें. एक दीस आयलो आनी तुमकां कळीत आसा हांगासर वस्तार आमकां कळटा इस्माइलाक तांणी विकलें. आनी थोडे मिद्यानांत व्यापारिस्त त्या वाटेर आयले. ताणें झुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. 20 रुपयांच्या नाणयांक विकचें कोणाक म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार आमी पळयता 20 रुपयांचें मौल्य जावन आसा मोगाचें न्हू. 20 रुपयांच्या नाण्यांचें मौल्य जावन आसा 20 गुलामांक दिवचें मोल जावन आसा. देवाचें उतार आमकां सांगता झुजे कसो आसलो गी म्हूण. तो सोबीत कुडींत गट आसलो पळोवंक ताजे कूड सोबीत आसली पळोवंक सोबीत आसलो. इतलें आसुनी एका 20 गुलामांक दिवचें मोल तांणी आपल्या भावांनी सांगता मेळ्ळें. मिद्यानांच्यांक विकता आसतना इस्माइलाच्यांक दिता आसतना तांणी 20 रुपयांचें मौल्य वा मोल आपल्या बाबाक तांणी बांदलें. तर कितलो द्वेश करतलो म्हणलें हांगासर कळीत जाता. तर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो हांगासर आमकां कळीत जावचें विशय कितें गे म्हूण सांगल्यार एक नियाळ आमी करचें कितें गे म्हळ्यार भावांच्या वा भयणीच्या कुटुंबागारांच्या दृश्टेन झुजेचें मोल केवल 20 रुपये. कुटुंबागारांच्या मोला प्रकार ताका केवल 20 रुपये. आमी वाचता इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 43 वर्सेस 4 थंयसर आमी वाचता आमी मनशाच्या दृश्टेंत कितें म्हणलें देवाक गरजेचें न्ही. बगार आमी हरयेकली मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत कस आयिल्ल्या वेळार उणेपण आयिल्ल्या वेळार कोणूच ना म्हूण बगल्ल्या वेळार ही उतरां आमच्या मतीक हाडिचें कित्याक म्हूण सांगल्यार देव थंयसर आमकां सांगता तूं म्हज्या दृश्टेन मोलादीक तूं म्हज्या दृश्टेन मोलादीक. पण आमच्या कुटुंबा जिवितांत तुमच्या खाजारी जिवितांत तुमी काम करच्या जाग्यार तुमकां मोल नासल्या वेळार तुमकां डिग्रेड केल्ल्या वेळार तुमचीं उतरां आयकतलीं कोणूच नात. तुमच्या चिंतपाक तुमी कितें म्हणून सजेशन दिल्यार कोणी आयकतलीं नात कुटुंबांत जावंक पुरो तुमी काम करच्या जाग्यार जावंक पुरो तुमच्या उतरांक मोल ना जाल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू. निराश जायनाकात बेजार पावनाका कित्याक म्हळ्यार मनशाच्या दृश्टेन केवळ तुमचें मोल 20 रुपये जावंक पुरो जाल्यार देवाचे दृश्टेन तुमी हरयेकली मोलादीक. यू आर प्रेशियस इन द सायट ऑफ गॉड. देवाच्या दृश्टेन आमी हरयेकली मोलादीक. ताज्या भावांक केवळ ताजीं उतरां आनी स्वप्नां वरवीं ताणें द्वेश करूंक आराम केलें जाल्यार देवाक झुजे विशयांत एक वर्तें योजन आसलें. केवळ कुटुंबांक मात्र न्ही एक राष्ट्रा पासून देवान एक योजन नेम केल्लें आनी तें योजन जारी करूंक झुजेक देव उपयोग करता. झुजे विशयान आमी थोडोसो वेळ नियाळ केला मोगाचें न्हू. 17 वर्सां प्रायसो एक तरणाटो 17 इयर्स प्रायसो एक तरणाटो बाबांनी ताका विकता आसतना बापायन मोगान शिवून दिल्लो दगलो तांणी वोण काडलो. म्हळ्यार दगलो वोण काडचो म्हणून मोगाचें न्हू तूं आमच्या कुटुंबाचो न्ही तुका आमी विकता म्हूण सांगचें. दगलो वोण काडचो म्हळ्यार अधिकार ताजेतून काडचो. तूं आमच्या कुटुंबाचो न्ही कुटुंबाचो बैल. बरे बरे पळय आमची उतरां आमची भुरगीं आयकनासल्या वेळार कुटुंबान कितें भुरगीं सांगनासतना कितें म्हण केल्ल्या वेळार आमी तांकां घरांतून भायर घालता म्हूण सांगता. आमचो कुटुंबाचो न्हय तूं आमचो जल्मल्लो न्हय तूं म्हण आमी सांगता म्हळ्यार आमकां तितलें दूख म्हणचें भोगता. त्या संदर्भांत मात्र आमी अशें करचें जावन आसा. दगलो वोण काडलो पयलें जावन आसा दगलो ताचो वोण काडलो. आपल्या मोगाच्या बापायतून झुजे मेटां काडून पयस वेचे बरी तांणी केलें. बापायच्या मोगातून पयस वचून आसा विकल्ल्या वेळार पयस वचून आसा. तिसरें जावन आसा ताचो मोग करूंक जाय आसले व्यक्ती मोगान ताका पळय जाय आसले सुदारचे जाय आसले व्यक्ती हर एक दीस म्हणल्या बरी ताणें चूक केले बरी मलगडे भाऊ ताका बोगसोन सुदारचोन तिद्दून वचचें आसलें.
ताणी ताका बापायच्या मोगातून पयस केलें आनी ताका द्वेश केलें आनी वर्तें जावन आसा मोगाचें न्हू ताका गुलाम जावन ताका विकलें जावन आसा. खंयसर ताका विकलें वळख ना, खंय वता म्हण कळीत ना, बरवस्त ना, तसल्या जागेर ताका वेचे बरी गुलाम जावन ताका विकलें. जुजे जल्मल्लो गांवांत तो न्हू आधुनीक गांवांक वेता. जुजे जल्मल्लो आनी वाडुल्लो गांव जावन आसा तितलो आधुनीक गांव न्ही. जाल्यार खंयसर विकलें गी ताका तो गांव जावन आसलो इजिप्त. थंय मस्तू आधुनिकता तो पळयता आनी म्हाका एकच पटी एका व्यक्तीक हळ्ळी नासलेल्या व्यक्तीक तक्षण व्हडल्या शहराक हाडल्या वेळार तो हर एकी पळयता, वयर सकयल पुरा पळयता, कितें करी जेवण कळना. तशेंच जालें जुजेक. आधुनिकता नासलेल्या जाग्यार तो न्हू आधुनीक आसलेल्या संवसाराक, नव्या संवसाराक म्हणल्या बरी इजिप्ताक ताका व्हरून सोडलें. थंयसर तो पळयता व्हडले व्हडले पिरामीड आनी बंगार आनी रुपयांनी बांदल्लें तें देव टेंपल जावंक पुरो, थंयसर आसलें रावल्यार जावंक पुरो पळयता. वो कंप्लीट विस्मीत जाता. 17 वर्सांचो भुरगो आनी इजिप्तान ताणें काडचीं हर एक मेटां जावन आसलीं. आपल्या मोगाच्या बापायतो न्हू आपल्या जल्मल्ल्या गांवांत तो न्हू पयस वेता म्हणलें ताका शाश्वत जावन मतीक आयलें. कित्याक म्हळ्यार ताका इतल्या वर्सांक म्हणणे पर्मनंटली शाश्वत जावन ताका ताणें विकल्लें जावन आसा. शाश्वत जावन म्हळ्यार आनी ताका पाटी येवंक सादस नातलें जावन आसा. बाबांनी चिंतलें हांगासर जुजे म्हणलो एक व्यक्ती आमच्या कुटुंबाचो सांदो ताची जिणी हांगासर संपली, दी एंड म्हण चिंतलें. जाल्यार देवान चिंतलें कितें गे, देवाचें योजन कितें गे म्हळ्यार दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट एन बेंड. आमच्या जिवितांत हर एक पिढी आमकां भोगता हेंच लास्ट म्हाका आनी मुखार कांयच जायना आनी मुखार कांयच साधना म्हणल्या वेळार फूल स्टॉप जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमकां हर एकलें की तें फूल स्टॉप. देवाक तें फूल स्टॉप न्ही, जस्ट एन बेंड, नॉट एंड. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जुजेचें जिविताचेर आमी नदर घाल्ल्या वेळार आज आमच्या जिवनांच्या कश्टांचेर आमी नदर घालूंक, आमच्या उणेपणाच्या जिविताचेर नदर घालूंक एक अवकाश देव आमकां दिता. तर मोगाचेनो मनशाच्या दृश्टेन हर एक जुजेच्या जिवितांत हर एक अंत जालें. एवरीथींग केम टू एन एंड. हर एक अखेर जालें आनी मुखार ताका बरोवसो म्हणला ना. जिणी बोर्न ताणें एक गुलाम जावन जियेचें, गुलाम जावन जियेचें, भुरगो जावन जियेल्लो, एक व्यक्ती जावन जियेल्लो, एक गौरवान जियेल्लो व्यक्ती आतां आनेकल्याच्या हाताखाल गुलाम जावन जियोंक ताका विक्रापें केलें. ताजें स्वप्न देसवट जालें, कोणूच ना मनशें जालें. मनशाच्या दृश्टेन जुजेच्या जिवितांत देवाचें योजन आनी स्वप्नां दुस्पट करूंक जाली नात. मनशान चिंतलें कंप्लीट नाश करूंक, देदेस्पर जावंक पुरो म्हूण चिंतलें. जाल्यार जुजेच्या विशयांत आमी ह्या पवित्र पुस्तकांत, उत्पत्ती पुस्तकांत आमी वाचून गेल्यार खंयसरी जुजे निराश जालो, बेजार पावलो, खंतीन बुडलो, व्हडल्यान रडलो म्हूण खंय आमी आयकना. दाटू म्हाका कित्याक अशें करतात तुमी म्हूण कोणेय ताणें विचारूंक उत्तना खंयचीं सवालां नात. जुजे हर एकी आयिल्ले बरी स्विकार करता, हर एकी आयिल्ले बरी स्विकार करता. हांगासर आमी वाचता रुबेनान उलयल्लीं उतरां, ताच्या बाबान जुदान उलयल्लीं उतरां आमी आयकता. जाल्यार जुजेन उलयल्लीं उतरां आमी चड आयकना. कित्याक म्हळ्यार ताका मारून बांयक घालता न्हय, ताका वयर काडन विक्रापें करता न्हय, ताका विकता न्हय, तो खंयचीं उतरां उलयना, खंयचीं उतरां उलयना. दगलो वोण काडटा न्हय, खंयचीं उतरां उलयना. कित्याक म्हळ्यार ताचो बरवसो मनशाच्या सक्तेचेर ना, मगर देवाच्या सक्तेचेर आसा. मगचेर आतां आधुनीक संवसारांत काजारी जिविताचेर नदर घालीचें पडल्यार कितलें जाणां एकामेका काजारी जिवितांत बक्षाणें दिवन जियोंक कस जातना. हांवें चिंतल्लो नवरो, हांवें चिंतल्ले व्हंकल ही न्हय म्हूण मतीक आयिल्ल्या वेळार, एकामेका बक्षाणें दिवन सुदारसून जियोंक जायनातल्या वेळार, असाध्य म्हणशें भोगिल्ल्या वेळार
जुजे मरिफात आज जेजू आमकां हर एकल्यांक एक वर्तें लिशांव शिकयता कितले पुटी तुमच्या काजरी जिवितांत म्हज्या येजाकी जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाचेर आमी नदर गेल्ल्या वेळार तोच आमकां चलयता. मागणें करच्या व्यक्तीक एक पवित्रपणाची जिणी जिवच्या व्यक्तीक देवाचेरच पातयेणी दवरून जिवच्या व्यक्तीक कश्ट येना म्हूण आमी सांगिना. कश्ट येता सोसूंकी कृपा तोच फावो करता. सोसूंकी कृपा तोच फावो करता. देव जुजेच्या जिवितांत पडद्याच्या फाटल्यान काम करता. गॉड वर्क्स बिहायंड द स्क्रीन. देव कोणाच्या दृश्ट्याक दिसना जाल्यार जुजेच्या जिवितांत कितें पुरा घडून आसा आतां हर एकाच्या फाटल्याने देवच पडद्याच्या फाटल्यान रावन काम करता. जुजेक धैर्यान भरता. मग मस्तपटी आमी सांगिल्लें आसा म्हाका आनी कश्ट सोसूंक जावंकूच जायनात. ताज्या सांगाता तिजे सांगाता कुटुंबान जिवंक सादच ना म्हण आमी सांगिल्लें जाल्यार आमी आणकी थंयसर जिवन आसा. आमी गरसण धांवन येवना थंयच जिवन आसा. कितले पटी आमी परगांवांत वा हेर गांवांक कामाक गेल्ल्या वेळार वावर करून गेल्ल्या वेळार काम करूंकूच जायना असाध्य म्हण कितले पटी सांगिल्लें आसा जाल्यार आमी तें काम करनासा. गॉड वर्क्स बिहायंड द स्क्रीन. देव कितें करता पडद्याच्या फाटींतून आमच्या जिवितांत कळनातले बरें आमकां काम करता. सबार पोटी सबार व्यक्ती आमकां कुमोग करूंक येतात. जावंक पुरो आमकां धैर्य दिवंक बुजवण दिवंक एक हप्तो राव एक 15 दीस राव आनी इल्ले दीस रावन पळय धैर्य दिवचें काम देव पडद्याच्या फाटींतून करता. मग तुमकां काजरी जिवीत जियेतालीं तुमी कितले बडी तुमकां बोगला जावंक पुरो ह्या दादल्या सांगाता ह्या स्त्रिया सांगाता रावचें नाका पुरो जिणी पुरो म्हणचें बोगली म्हाका म्हणून कितले बडी चिंतला तुमी मोतीक आयला हर एकलें मोतीक येता एक ना एक दिसा. आनी त्या वेळार तुमी निराश जावनात कित्याक म्हळ्यार मुखार वचूंक कृपा पडद्याच्या फाटीं देव आमकां दिल्ले बरी तुमकांय देव हर एक दीस म्हणले बरी सकत दिवन आसा. आमी वाचता जेरमया प्रवादीच्या पुस्तकांत 29:11 थंयसर आमी वाचता देवाक आमच्या हर एकल्यांच्या विशयान देवाक तें एक नवी योजना आसात. ते आमच्या बऱ्या पासून वायट्या पासून देखून देव आमकां ती योजना कितें म्हण कळीत करना हर एकी तो आपल्या मोतीन दवरता आनी ताची योजना प्रकार आमकां चलयता. आमी कितें करीचें देवाचेर विश्वास दवरून बावाट दवरून जिवचे व्यक्ती आमी कितें करीचें म्हणलें सवाल आयला. मोगाच्या भावनांनी बिणीनो हांवें आनी तुवें देवाच्या योजनांक खालती जावन जियेचें. तातूंत कन्नडांत एक गीत आसा पळया नन्न चित्तवल्ला निम्म चित्ता देवा. म्हजी खुशी न्ही केदाळा मनीस हांवें चिंतले बरी जायचे म्हजी योजना देवाची योजना जायचे म्हूण चिंता तेदाळा मनीस सोलवता. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो जुजेच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट जावन आसात देवाच्या योजनांचेर देवाचेरच आमी नदर घाल मुखार वचूंक आमकां हर एकल्यांकी प्रेरण. देखून जेरमया प्रवादीच्या पुस्तकांत 29:11 आमकां सांगता देवाक आमच्या हर एकल्यांच्या विशयांत एक योजना आसा एक चिंताप आसा एक योजना ताका आसा. त्या योजना प्रकार चलय म्हूण हर एक दीस आमचें मागणें जावन आसाचें. देखून किर्तनान आमी वाचता किर्तनान 33 वर्सेस 11 आमी वाचल्यार पूण सर्वेस्पराची मांडावळ ससनाची सर्वेस्पर आमचेर केल्ली मांडावळ जावन आसा ससनाची पूण सर्वेस्पराची मांडावळ ससनाची ताच्या काळजाच्यो येवजण्यो संततीतून संततेक. त्या देखून मोगाचें न्हू पूण सर्वेस्परान आमच्या जिवितांत हर एकल्या जिवितांत एक योजना आसा आनी तें योजना जावन आसा जें मांडावळ जावन आसा सासनीक मांडावळ पर्मनंट तें बदलावण करूंक जायना. देखून देव आमच्या हर एकल्यांचेर एक योजना दवरला. आमी वाचता किर्तनांत 33 वर्सेस 13 आमी वाचता सर्गार्थान सर्वेस्पर नदर घालता सगळ्या मनशां कुळाक तो पळयता. आमच्या जिविताचेर कस आयिल्ल्या वेळारी बरें जाल्ल्या वेळारी उणेपण आशिल्ल्या वेळारी आमी सोलवणेक वळख जाल्ल्या वेळारी आस्पत्रांत न्हिदिल्ल्या वेळारी सर्वेस्पर सर्गार्थान सर्वेस्पर नदर घालता
सगळ्या मनशा कुळाक तो पळयता मग सर्वेस्पर देव आमच्या नदर घालता तुजी आनी म्हजी नदर कोणाचेर आसा तुजी नदर ताचेर पडल्यार तो खंडीत जावन भलायकी सुटका आमकां फावो करता त्या देखून देवाचे उतर आमकां सांगता कितें म्हणून सांगल्यार आमी वाचता किर्तनाच्या बुकांत 34:5 ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामोळ परजळटलें मगचेनो आमची नदर आमच्या कश्टांचेर आमच्या उणेपणाच्या जिविताचेर आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या टेन्शनाचेर समस्येचेर गेल्ल्या वेळार आमी सोलवता आमची नदर कशें झुजेन आपली नदर देवाचेर घाली आयिल्ल्या हर एक अनवारां कश्ट ताणें आपणयले आनी जेजूचेरच भरवसो दवरून तो मुखार सरलो तशेंच किर्तन आमकां सांगता 34:5 ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें लजेक तुमी तकली पोंदां घालची नात तुमी केदींच घालची ना त्या देखून म्हाका न्हू कितले पाटी आमकां निराश जाल्ल्या वेळार कोणा तें वचपाचें आमी कोणाचेर कोणाक आमी पळयचे कशें मागणें करीचे कशें आमी जियेचे खंय आमी गेल्यार आमचें मागणें देव आयकता म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार खंय वचपाचें म्हूण सांगून ना तुमची नदर ताचेर गेला तुमची नदर ताचेर गेला मग ही उतरां आमी परत सांगया किर्तनाची उतरां 34:5 एकात आमचे वैरू बऱ्या हांवें सांगले उपरांत सांगा मग तुमचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार खंयसर वचचें म्हण कळनातल्या वेळार टेन्शन आयिल्ल्या वेळार समस्या आयिल्ल्या वेळार मुखार तुमकां वाट समाज दिसनातल्या वेळार तुमची योजना जारी जाताना तुमकां निर्धार घेवंक कश्ट आयिल्ल्या वेळार आज आमचे हात वयर उबारया आनी उतरां सांगता आसतना जेजूक तें योजन समर्पण दिवन मागया सांगता म्हणया किर्तनांत 34 पंचवी वळ ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें लजेक तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात लजेक तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें सोम्या जेजू म्हज्या जिवनांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार बरेंपण भोगुल्ल्या वेळार निराश जाल्ल्या वेळार देव मागणें आयकना म्हणल्या वेळार या सर संदर्भार तुजेर नदर लावंक आमकां शिकय आमचें बावुल्लें मुखामळ परजळीत जावं दी आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत पयलो अध्याय 5वी ओळ जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत पयलो अध्याय 5वी ओळ आमकां सांगता आवयच्या कुशव्यान तुका रचच्या आदीं तुवें म्हाका तुजी वळख म्हाका आसली तूं जल्मच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो त्या देखून म्हाका न्हू आवयच्या गर्भांत आमी रूप घेवच्या पयल्यांत देवाक आमच्या हर एकल्यांची वळख आसा गॉड नोस अस आमकां हर एकलें की देव बरोच वळखता खंय तर गे म्हळ्यार आमी चडूंगी म्हूण रुपी जावच्या पयलेंच आवयक आनी धाकटेरांक सायन्साक आमी कोण म्हूण कळच्या पयलेंच देवाक म्हजी वळख बरी आसली त्या देखून म्हाका न्हू देव आमकां जाणा त्या देखून आमी पळया जेजू आमकां सांगता मागणेच्या विशयान उलयता आसतना तूं मागणें करूंक वेता आसतना तुज्या कुडाचें दार दांक तुजें काळीज उगड देवाक सांग कित्याक म्हळ्यार तुज्या काळजांत अंतस्करणेंत कितें आसा देव तुवें मागणें करच्या पयलेंत जाणा आसा त्या देखून म्हाका न्हू आमी देवाच्या मुखार आयिल्ल्या वेळार गॉड कॅन स्कॅन अस एवरीथींग त्या देखून आमकां म्हाका न्हू आमचें कितें उणेंपण कितें खंत बेजार कितें आसा हर एक देव जाणा आसा त्या देखून आमी आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच
रुपीत जाता आसतना देव आमकां वळखता. किर्तनांत 32:7 किर्तनांत आमी वाचून गेल्यार 32:7 and 8 आमकां सांगता, तूं म्हजो आसरो आकांताच्या वेळा म्हाका राखताय, सरवणांच्या उल्हास भरीत गितांनी म्हाका वेडो घालताय. तूं म्हजो आसरो आकांताच्या वेळार म्हाका राखताय, सरवणांच्या उल्हास भरीत गितांनी म्हाका वेडो घालताय. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका कळयतलो. म्हजे दोळे तुजे दवरूंक तुका बोध दितलो. त्या देखून म्हाका भावांनी भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता, आमकां हर एकलेक कश्ट आयिल्ल्या वेळार, आमकां निराश मनशें भोगिल्ल्या वेळार, निर्धार घेवंक कश्ट जाल्ल्या वेळार, आमची नदर देवाचेर गेल्ल्या वेळार, त्या संदर्भांतून कशें भायर येवचें म्हणलें योजन देवाचेर आसा तें आमकां देव कळीत करता. आमकां देव कळीत करता. म्हाका जुजेचें दूख ताच्या वर्त्यापणाची रुजवाट जावन आसली. मनशाच्या दृश्टीन जुजेक आयिल्लें सोलवण ताच्या कॅरेक्टर, ताच्या जिविताच्या विशय नदर घाल्लें जावन आसलें. म्हाका वॉट इज इम्पॉर्टंट जिवितांत कितें गरजेचें म्हणल्या वेळार म्हाका एटिट्यूड ऑर कॅरेक्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी क्रिस्तांव म्हूण सांगता आसतना आमचें नांव न्हय, आमचो गांव न्हय, आमी इगर्जेक येवचें मागणें करचें मात्र न्हय. हें मागणें केल्लें, आमी देवाचें उतर आयकल्लें, शिकवण आमी जोडली, आमचे दोतोर आमी हर एकलेनी जियोंक आसा. जियेल्ल्या वेळार मात्र आमचें कॅरेक्टर रुपीत जाता. त्या देखून म्हाका कोणाचें कॅरेक्टर बरें आसा ताका मोल आसा, ताका मोल आसा. त्या देखून बंदड जावंक पुरो, बांयंत घाल्ल्या वेळार जावंक पुरो, दगलो वण काडुल्ल्या वेळार जावंक पुरो, जुजेचें कॅरेक्टर बदलना. तो आसले बरीत आसता. कित्याक की म्हूण सांगल्यार सर्वेस्पोर देव जुजे सांगता आसलो. जुजे विशयान आमी आयकत आसतना उत्पत्ती पुस्तकान आमी वाचता, ताच्या कश्ट आयिल्ल्या वेळार ताच्या मुखार एक सेंटेन्स आमी वाचता, बायबलांत आमी वाचता, पवित्र पुस्तकांत, जुजे सांगता सर्वेस्पोर देव आसलो. हर एक पटी आमी वाचता थंयसर जुजे सांगता देव आसलो. म्हाका तुमचें सांगता कोण आसा, तुजें सांगता कोण आसा म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार तुजें सांगता तुजे थंय तुजी जाणवय आसा गे, तुजे थंय तुज्या कुटुंबाचे सांदे आसात गे, तुजे थंय आधुनिकता आसा गे, तुजे थंय तुजे गॅजेट्स, मोबायलां, टीव्ही आसा गे, तुका कावन्सिलींग दिवचे व्यक्ती आसात गे. हर एकलें आसलें रे म्हाका हर एकलें आसलें रे तुज्या जिवितांत देवाचें हजरपण ना जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी हिरो न्हय, आमी झिरो. कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एकलें की देव चलयता. तातूंत आमी कन्नड गीत गायिल्लें पळया, इरुववनागी इरुवात ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. आदी आसलो देव, आतां आसचो देव, फाल्यां आनी मागीर आमी आसता नांगी कळीत ना, देव आसता. इरुववनागी इरुवात ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. जुजेन मगचनो ताचें योजना, ताचें चिंतपां, देवा म्हजें मागणें आयक, म्हजें मागणें म्हूण सांगूं ना. ताणें इतलेंच मागणें, ताच्या मागणें इतलेंच. ताणें सांगलें म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी. ताच्या सलवणे मरिफात, ताच्या उणेपणाच्या जिविता मरिफात, ताच्या हर एका दगदणे मरिफात, बंदडेंत, उणेपणाच्या जिवितांत ताणें देवाची महिमा सोदूंक पळयलें. खंयसर देवाची महिमा सुद्दां आमी पळयता, थंयसर समाधान आसा, थंयसर समाधान आसा. केदाळा मनशाक समाधान मेळटा, खंयसर मनशाक समाधान मेळटा म्हणल्यार सवाल आयिल्ल्या वेळार मगचें समाधान खंय मेळटा, समाधान खंय मेळटा. जेजूच्या जल्माचे संदेश दिवंक दूत आयिल्ल्या वेळार सांगतात खंयसर समाधान मेळटा गी म्हूण. महिमा देवाक उंचरगी, मुखार शांती ताच्या इश्टा संवसारी. आमच्या जिवितांत मगचें म्हाका महिमा हाडल्यार हांवें केल्लें मुजें म्हूण सांगून जियेत आसतना हांव म्हाका महिमा हाडूंक जियेल्ल्या वेळार, म्हजो नांव म्हजें गांव म्हूण जियेल्ल्या वेळार मगचें समाधान थंयसर ना. महिमा देवाक आमी दिवचे आनी हांगासर आसल्ले आमकां हर एकलें की समाधान लागता. कोण नांवां पटलें गेल्लो मनीस नांव नासतनाच वता.
कोण देवाक महिमा दिता हर एक देवाची महिमा म्हणटा देवाच्या महिमे पासून हांव जियेता म्हणटा ताज्या जिवितांत कस्ट आयला री उणेपण आयला री खंत आयला री बेजार आयला री सोलवणी आयला री तो देवाच्या महिमे पासून जियेता देखून तो समाधान आसा जुजेचें जिवीत तितलेंच मोगाचें जुजेक एक कळीत आसलें ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ देवाक एक योजना आसा देव त्या योजना प्रकार हर एकल्यांकी चलयता आमी ताच्या योजनांक खालती जाल्यार तो आमकां वर्ती करता ते देखून म्हाका न्हू हे सर कश्ट वयल्या वयर आयिल्ल्या वेळार आकांतान आमी बुडिल्ल्या वेळार लॉस जाल्ल्या वेळार आमी आमची नदर समस्येचेर घालची न्हय देवाचेर आमी घालिजे म्हूण जुजे आमकां शिकयता आनी म्हाका न्हू देवाच्या योजनांक तो खालती मान घालता आनी आपली योजना अशेंच जायजे हे मागले मेळजे म्हूण तो खंय मागिना तो म्हणटा देवा तुजी खुशी जावं दी आयिल्लें हर एक तो स्विकार करता आयिल्लें हर एक स्विकार करता जुजेच्या जिवितांत ताका व्हडपण आयिल्ल्या वेळारी कांयच बदलावण जायना अधिकार मेळिल्ल्या वेळारी दुबळीकाय आयिल्ल्या वेळारी सोलवणी आयिल्ल्या वेळारी ताजें तें कांयच बदलावण जायना जुजें आसलें बरें आसता ताका आनी एक कारण आसा पयलें कारण जावन आसा ताजे सांगाता देव आसलो दुसरें कारण जावन आसा म्हाका नांव फॉर्मेशन तरबेती पळय आमच्या घरांनी आमी मागणें करता गी नांगी वा मागण्यांत भुरगीं कशें पात्र घेतात आनी आमचें कुटुंब कितल्या मौल्यांनी भरलां म्हूण पळयलें जाल्यार त्या कुटुंबाक वचचें म्हूण सांगून ना खंय त्या कुटुंबांत जल्मल्ल्या भुरग्यांक पळयल्यार कळटा खंय तें कुटुंब कशें आसा गे म्हूण त्या देखून म्हाका भावनांनी भयणीनो तरबेती भोव गरजेची तरबेती कुटुंबांत भवडतान जियोंक ही तरबेती भोव गरजेची आमची मलगडी सकाळीं वेग्गीं उठून 4 5 उठून सकाळींची बेटोनीतून आंबरीतून मागणे आराम करतलीं देवाचें उतार तीं वाचतलीं आनी आमी ल्हान आसतना तीं आयकल्लीं जावंक पुरो न्हिदे दोळ्यांत आमी आयकल्लें की भाग घेतलें जावंक पुरो आज आमच्या जिवितांत बोवार्थ आसा म्हळ्यार आनीक जीव आसो म्हळ्यार तांणी केल्लें मागणें जावन आसा ते देखून म्हाका भावनांनी भयणीनो तरबेती ट्रेनींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रेनींग आतांच्या संवसारांत म्हाका आमी केवल भुरग्यांक इंटेलेक्च्युअल ट्रेनींग दिता आमी केवल जाणवाय तकलेन भरूंक आमी प्रयत्न करता तांच्या काळजांत आमी देवाचीं उतरां वा एकामेकाक पळयल्या वेळार गौरव दिवची वा ती बूद आमी शिकयना तांकां कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी केवल इंटेलिजन्स आमच्या भुरग्यांक आमी बरोवंक आमी शिकता केवल तांचे मार्क्स सामके इम्पॉर्टंट जिणी इम्पॉर्टंट न्हय खंय म्हूण सर्गे म्हळ्यार तांणी आपली जिणी पाड करून गेल्ल्या वाट्यार चलता आसतना त्या वेळा म्हणसरी आमी तांची जिणी इम्पॉर्टंट म्हणून बघिना देखून म्हाका आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या क्रिस्तांव भुरग्यांक पळया आमकां हर एकलें की विविध रितीची तरबेती दवरता आमी जावंक पुरो रितीरेक आयिल्ल्या वेळार जावंक पुरो मिसाल शर्मा वेळार दोतोरणे वेळार दुसऱ्या संस्कार स्विकार करता आसतना थंयसर आसची शिकोवण जावंक पुरो साबार ती तरबेती आमकां मेळटा पूर आमी आयकून हांगा सोडनोचें न्ही मोगाचें न्हू देवाचें उतार आयकल्ल्या वेळार नियाळ्ळ्या वेळार तीं उतरां आमकां हर एकलें की धैर्यान भरतात तिसरें जावन आसा जुजे आपल्या स्वभावाचेर नियंत्रण दवरता पतीफराची पतीन ताका सांगता म्हजे सांगाता एक रात तूं करची म्हण आपयल्ल्या वेळार तो ताच्या स्वभावाचेर नियंत्रण दवरता आनी थंयसर त्या स्त्रियेक तो कितें सांगता रायान मुजेर भरोसो दवरला पात्याणी दवरला ताणें हर एकी म्हज्या अधीन दिला हांव आसा देखून तो समाधानान आसा तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तुमकां हर एकलें की हांव एक सवाल विचारूंक आशेतां तुमची जबाब आशेना बगार थोडोसो वेळ नियाळ तुमी करा तुमची भुरगीं परगांवांत हेर गांवांत दुसऱ्या जाग्यार काम करन आसा जावंक पुरो वा तुमच्या घरांतून वा दुसऱ्या जाग्याक 2-3 घंटेची वाट वा 1 वराची वाट पैंट कर कॉलेजीक शिकपाक वा काम करूंक वयता जावंक पुरो तुमची भुरगीं तुमच्या घरांतून भायर गेल्ल्या वेळार तुमी घरा समाधानान आसात गी आमी समाधानान ना म्हूण सांगल्यार खंय तांकां आमी बरें फुडार दिवंक केवल शिकप मात्र दिला
आमी तांकां देवाचें उतार नियाळ देवाच्या उतराची जाणवाय आमी तांकां दिवना जाल्यार बरें फॉर्मेशन आनी दिवना जाल्यार म्हाका न्हू आमी सोलवल्या जिवितांत ते देखून निराशाय जें म्हणना आतां घरा गेल्ल्या वेळारी तें बरें लिसांव तांकां तुमच्या जिविताच्या मुखांतर शिकव्यात जुजेचें स्वभाव खंय बदलण जावना ताका बांय गेल्ल्या वेळारी बदलावण जावना ताका विकल्ल्या वेळारी बदलावण जावना पतिफराक गुलाम जावन विकल्ल्या वेळारी बदलावण जावना ताका बंदेन गेल्ल्या वेळारी बदलावण जावना ताका त्या इजिप्तच्या मुखेल अधिकारी जावन नेमल्ल्या वेळारी मगचेनो ताच्या कॅरेक्टरांतय बदलावण जावना मगचेनो जुजेक एक अन्य धर्मांच्या गांवांक विकल्लें राष्ट्राक विकल्लें आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार ताणें आपल्या देवाची वळख सोडून अन्य देवाची पुजा करियत आसली अन्य देवाच्या चाली समकण्या प्रमाणे शिकवणे प्रमाणे जियेत आसलें ताणें कांयच बदलावण करुना ताणें एका निजा देवाचेर आपल्या पुर्वजांनी पात्यांनी दवरले देवाचेरच तो पात्यांनी दवरलें आज पर्यंत चलयलो देव आनी मुखार चलयता म्हणलो भवार्थ ताका आसतलो देखून तो कितें करता आपल्या कॅरेक्टराचेर बदलावण करना मगचे न्हू हांव आनी तुमी कितलेगी पोटी कॉम्प्रमायज करता कॉम्प्रमायज ओके आज इल्लेशें मागणें मोटवें करया आज आमी देवाचें उतार वाचचें नाका आज आमकां मस्तो पुरो सण जाला मागणें करचें नाका आमी आज आमकां पावस येवन आसा रितेरेक वचचें नाका मागण्याक वचचें नाका मिसाक वचचें नाका म्हूण आमी मस्तो पटी कॉम्प्रमायज केला देवा लागीं जाल्यार जुजे खंयचेय कारणाक आपल्या कॅरेक्टरांत हें बदलावण हाडना तो कंप्लीट आपलो बावर्थ देवाचेरच दवरता आनी चवथें जावन आसा मगचे न्हू देवाचें निर्देशन जुजेक जैत दिता आमकां हर एकलेक एक मार्गदर्शक जाय आमकां गायड करूंक कोणी मणी जायचे आनी जुजे कोण गायड करता आपलेच भावांनी ताका विकल्ल्या वेळार ताचो तिरस्कार केल्ल्या वेळार ताजी म्हणली कोणूच नांत आतां परकेच्या गांवांत तो येवन एक परकी जावन जियेत आसतना तातूंत एकलो गुलाम जावन जियेत आसतना ताका मार्गदर्शन दिवचें कोणें देवान जावन आसलें आनी देवाच्या निर्देशनांत जुजे जैत जोडटा खंयसर जैत ताका मेळ्ळी की म्हळ्यार आमी वाचता देवाच्या उतरांत जुजे सांगता देव आसलो मगचे आमी देवाच्या हजारपणान जियेत आसतना देव आमकां मुखार चलोवंक प्रेरण दिता जुजेच्या जिवितांत लक्षिल्ल्यान एक नदर गेल्यार मगचे न्हू आमकां कळी जाता जेजूच्या हर एका कश्टांत बंदडेंत अनवरांत एकसुरप्रायांत भुरगो जावन आसलो आतां दादलो जाता पर्यंत देव ताका मुखार चलयता कितें करीजे आनी खंयसर कशें उलयजें म्हणली हर एक जणवाय देवूत ताका फावो करता मगचे आमकांय थोडे पटी निर्धार घेता आसतना मोतींत घुसपड आयिल्ल्या वेळार निर्धार घेवंक जायनातल्या वेळार कितें करीजें म्हणलें मोतीक येनातल्या वेळार आमी कोणाची ससाय मागिजे देवा म्हाका वाट दाखय तेन्ना आमी परत आनी परत सांगलीं उतरां किर्तनांत 34:5 ताचेर नदर घाला मनशाचेर नदर घालना नाकात मनशाची जाणवाय टेम्पररी थोड्या दिसा आदीं शिवमोगा DSCच्या आमच्या थोड्या युवा जाणांक आपोवन हाडना एक एनलिविनींग प्रोग्राम म्हण आमी केल्लें तांकां तरबेती दिवची कशें MC करीचे कशें कार्यक्रम मांडून हाडिचे म्हण त्या विशयान ताचे की पयलें तांकां एक 20 मिनटाचें एक आराधन करया म्हणून इन्नर हिलींग भलायकेचें आराधन करया म्हूण आराधन आराम केल्ल्या वेळार थंयसर आसले सुमार 16 जण तरणाटे मुखार येवन साक्रामेंतां मुखार येवन आपले कश्ट दूख उणें पूण हर एकी सांगिल्ल्या वेळार थंयसर ह्या कुमसाराक बसले थोडीं गेलीं आनी बरें कुमसार जालें आनी पाटी येवन वेता आसतना रडून गेल्ले व्यक्ती पाटी येता समाधान आनी शांतीन पाटी आयले आराधन जाल्ल्या उपरांत ते भुरगे अशें म्हणाले फादर आमच्या जिवितांत सांडून घेतिल्लें समाधान परत आमकां मेळ्ळें खंयसर मेळ्ळें आमी संवसाराचेर नदर घाल्ली इतलीं वर्सां आमच्या कॅपॅसिटीचेर नदर घाल्ली आमी इतलीं वर्सां आज
सक्रामेंतान आसलेल्या जेजूचेर नदर घाल्ल्या वेळार आमकां कळीत जालें आमचे भितर हरयेकी ऑल इज नॉट वेल. हरयेकी बरें ना, बरेंपण दिवचो देव एकलोच जावन आसा. त्या देखून आमी पयलें कुमसार जायचें म्हणशें बगलें आमकां. त्या देखून कुमसार जाले आमी. कुमसार जावन फाटीं आयिल्ल्या वेळार म्हजें मन एकतर निराळ जालें. खंत बेजाराय पयस केली. व्हडलें एक वजें सकला देंवयलें बरी जालें. आनी आतां म्हज्या मतींत समाधान आयलां. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, देव आमकां गायड करता. पवित्रात्मा आमकां कशें मागणें करचें म्हूण शिकयता. तस्सो देव जुजेकी मुखार चलयता. जुजेच्या जिवितांत सर पदवेदार देवाचो बोळादीक हात ताका मुखार चलयल्लो ताणें पळयलें. त्या देखून कन्नडांत एक गीत आसा, इದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಯ ಕರವುತ್ತಾನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ हात देवाचे हात आमकां हर एक दीस म्हणले बरी मुखार चलयलात. आमकां मस्तपटी भोगता मोगाच्यान देव खंय आसा. कित्याक आमची मागणी आयकना. कित्याक आमकां वयले वयर कश्ट येवनूच आसतात म्हणलें सवाल मतीक आयिल्ल्या वेळार आमी हे आमच्या इगर्जेंतून अनेक इगर्जेक अनेक कडेन आंगवण घालूंक पैंकेंपरा भोंवता आमी. मोगाच्यान खंय भोंवचें म्हूण सांगून ना. तुमच्या देवाचेर एक नदर घाला. तितलेंच पुरो. देव तुमची मागणी आयकता. देव तुमची मागणी आयकता. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जुजेच्या जिवितांत सर पदवीदार देवाची सकत व्यक्ती मरिफात आयली. ताका राखून व्हरूंक देव आपल्या दुतांक धाडटा. कशें धाडटा. पयलो दूत जावन आसा रुबेनाच्या विशयान आमी वाचता उत्पत्ती पुस्तकांत 37 वर्सेस 21 to 22. रुबेन हें आयकलें आनी जुजेक ताच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणलो, आमी ताजो जीव काडचो नाका. आनी फुडें उलोवन म्हणलो, आमी ताका हांगासर आसल्या बांयक घालया म्हण. म्हाका खंयसर पळय देव धाडटा. त्या वेळार देव आमकां आमच्या गरजांक पावता. त्या देखून तो उलोवन मुखार उलोवन अशें म्हणटा, रगत वारयणारांक उदक नातल्या अरण्यांत ह्या बांयन तांकां घालया. पूण ताजेर तुमचो हात घाली नाकात. तांच्या हातांचो निवारूंक ताच्या बापाय लागीं ताका परत पाटी व्हरचे पासून रुबेन अशें म्हणटा. पळय, रुबेना मरिफात देव ताच्या भावांक एक संदेश दिता. दुसरें जावन आसा, जुदान आपल्या बाबाचो बचावी करचे पासून तो कितें म्हणटा, आमी ताका बांयतलें थंय सोडचें नाका. काण आमी इश्माएलाकांक विकया म्हणल्यार जुदाक तो देव उपयोग करता. उत्पत्ती पुस्तकांत 37 वर्सेस 26 आमी पळयता. जुदान आपल्या भावाक सांगलें, आमच्या भावाक जिवेशी मारून ताचें खून आमी लिपोवन दवरचें नाका. आमकां तो कितो फायदो. आमी कितें करया, ताका काडन आमी ताका विकया. कितें म्हण आमकां पयशे मेळटात. देव ताच्या मोतींत एक चिंता घालता. तिसरें जावन आसा मोगाच्यान, इश्माएलेतांक तांचे मदें येवचे बरी करता. तितले वेळ म्हणसर येनातले इश्माएलेत तांचे मदें येवचे बरी देव करता. आनी थंयसर पोतिफराक जुजेक मोलाक घेवचे बरी देव योजन रुपीत करता. पोतिफराक कित्याक देव जुजेक मोलाक घेवंक गुलाम जावन घेवंक प्रेरण करता गे म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, पोतिफर जावन आसलो फरोहाच्या त्या पॅलेसांत एक नावाडीक अधिकारी, प्रमुख अधिकारी, सिक्रेट पोलीस म्हूण सांगतात. ताका वर्त्या राजकीय फुडाऱ्या सांगता एक बरी वळख आसली आनी देवाक एक योजन आसलें जुजेकी त्या फुडाऱ्यांची वळख करून दिवचें जावन आसलें. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत, दुसऱ्या पत्रांत 6व्या अध्याय 2री वळ आमी वाचता. कित्याक ताणेंच अशें म्हळें, आईन काळार हांवें तुजी मागणी आयकली. सोरवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होस्सो तो आईन काळ, होस्सो तो सोरवणेचो दीस. जुजेन ही उतरां आयकली आनी सोरवणेच्या दिसा जुजे
देव सुटका दिवंक आपण दिता. तर मगाच्या भावनांनी भयणीनो, संवसारी बापाय तो न्हू जुजे पयस आसलो जाल्यार सर्गींच्या बापाय सांगता तो हर एक दीस म्हणल्यार बरी चलतलो. संवसारी बापाय तो पयस आसल्यारी, संवसारी बापायचो मोग ताका मेळनातल्यारी सर्गींचो बापाय ताका हर एक दीस म्हणल्यार बरी मुखार चलयतलो. ताचो सर्गींचो बापाय ताचे की पयलें इजिप्ताक वचून ताच्या पासून हर एक तयाराय ताणें केल्ली, जागो तयाराय केलो. तो जावन आसा देवाचो मोग आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत. तातूंत आमी वाचता जो आमच्या सुवार्थेंत 14व्या अध्यायांत पयली ओळ. तुमी कळवळचे न्हय, तुमी देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करता, तयार करून परत हांव फाटीं येता. हांवें आसल्या जाग्याक तुमकां हांव आपोवन व्हरतां म्हणटा जेजू. तर मगचेनो, आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाचें हजारपण आमी बोगना जावंक पुरो, जाल्यार गॉड वर्क्स बिहायंड द कर्टन. हांगासर रुबेन एक हातेर जावन आसलो, जुदा एक हातेर जावन आसलो, थंयसर आसले व्यक्ती ते बिजनेसाक आयिल्ले ते एक हातेर जावन आसले. जाल्यार तांकां कळीत ना, ते कळीत नासले बरी देवाचें योजन जारी करनासले, देवाचें योजन जारी करनासले. तर मगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमकां कळीत नासले बरी साबार व्यक्ती मरिफात देव आमचे कडेन उलयता. साबार पटी आमकां आमी कितें म्हणी कामाक एप्लाय केल्या वेळार काम मेळना जावंक पुरो, देवाक अर्ग आमी दिजे कित्याक म्हळ्यार त्या व्यक्ती मरिफात देव आमचे लागीं कितेंय उलयता. कितलेय पटी आमी देवान आमचे मागणे आयकल्ल्या वेळार मात्र आमी देवाक अर्ग दिता. न्ही मगचें न्हू, देवान आमचे मागणे आयकनातल्या वेळारय आमच्या मतींत एकच एक चिंता आसाचे, देव आमच्या विशयान ते बरें चिंता, बरें चिंता. ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. त्या देखून मगाच्या भावनांनी भयणीनो, हर एक पटी आमकां सोलवणी आयिल्ल्या वेळार कित्याक म्हाका अशें भोगता म्हूण चिंतचें की हांवें आनी तुवें आमचें चिंता पिल्लें बदलूंक जाय. आज देव आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक लिसांव शिकयता. इस्रायल परजा चुकून पडल्या वेळारय तांकां ताणें गुलामपणाक धाडलें आनी थंयसर तांकां बरें करून ट्रेन केलें, कॅरेक्टर ट्रेन केलें आनी फाटीं आपोवन हाडलें. आमच्या कश्टांत देव आमकां पर्मनंटली रावोंक सोडना मगाचें न्हू, फाटीं आपोवन हाडटा. फाटीं आपोवन हाडटा आसतना आमची नदर ताजेर आसाची. तर मगाच्या भावनांनी भयणीनो, जुजे संवसारी बापायतून पयस आसलो, सर्गींचो बापाय ताज्या सांगता चलतलो. ताज्या भावान आनी ताज्या कुटुंबाच्यान ताका सांडून घातलें आनी देव ताज्या सांगता दीस रात म्हणल्यार बरी सांगता आसता. तर ह्या आराधना वेळार आमकांच आमी जेजूच्या पांय तळा समर्पण दिवया. आमचे कश्ट, निरास, दगदणी, उणेपण, आमच्या जिवितांत आयिल्ले हर एक कश्ट, थंय तर भायर येवंक कश्ट जायनासतना आमी कश्ट नासावंगी हर एक आमी जेजूक समर्पण दिवया. कोणाक परस साद आसा सगळे आमी एक मिनीट दिंबी घालया. जेजूक आमकांच आमी समर्पण दिवया. जेजू आज आमचे लागीं उलोवंक आशेता. जुजेच्या जिवना मरिफांत जिवितांत घडिल्लीं घडितां हर एक आमच्या जिवितांत एक लिसांव शिकयतात. देव एकल्या गुलामाक त्या इजिप्ताचो मुखेल अधिकारी करता. ताच्या मरिफतांची भूक थांबयता. उणेपणा वेळार आशिर्वाद जावन जुजेक तो करता. केवळ ताका मात्र न्ही, जुजेच्या कुटुंबाच्यान भावाच्याक बापायक आनी भुकेल्ल्या वेळार थंयसर उणेपण आयिल्ल्या वेळार देवूच तांकां आशिर्वादांनी भरता. जोसेफ बिकम्स अ ब्लेसिंग. मगाचे न्हू, कितले पटी आमी तिरस्कार जाल्ले व्यक्ती जाल्यार देव तुका एक ब्लेसिंग करूंक आशेता. तर हर एक आमी जेजूक समर्पण दिवया. तूं म्हजो आसरो जेजू, नी नन्न आश्रय, तुजेर हांव पातयणी दवरतां, तुजेरच म्हजो भरवोसो. हांव म्हाकाच तुका समर्पण दितां. जेजूक आमी समर्पण दिवया.
ह्या गिता मरिफात आमचें काळीज मन आमी उगडया जेजूचे नदर आमी घालया मोगाचें नांव जेजू आमकां हरी एकलें की सुटका सर्वण बेसांव दिवंक आशेता हे ह्या भक्तीपणी जेजू कुत्तो पळोवन हें गीत आमी संगता मेळून गावया 522 पेज नंबर 22 So astro tumo sorakonda tumo somogal is tumo sothe tumo so astro tumo sorakonda tumo sopowati tumo sothe सगळ्या कळसंता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूप बोळे सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हंगावसा सगळ्या काळसांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हंगावसा हंगावसा सोम्या हंगावसा सोम्या हंगावसा सोम्या हंगावसा हंगावसा सोम्या हंगावसा सोम्या हंगावसा सोम्या हंगावसा एस्तराच्या बुकांत 7 अध्यायी 14वी ओळ एस्तेर देवाक भोवमान सांगता सर्वेस्पर आमच्या राया तूं एकलोच देव म्हाका कुमोक कर कित्याक हांव एक सूर्य आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमोक करतलो दुसरो कोणूच नात तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमी दोनी हात आमच्या वयर उबारया जेजूक तो पळोवन सांगया जेजू हांगासर हांव आसा आमकां आमच्या राया हांव एक सूर्य आसा एक सुरो आसा म्हाका कुमोक करूंक कित्याक हांव एक सूर्य आसा तुजे शिवाय म्हाका कुमोक करतले दुसरे कोणूच नात दुसरी कोणूच ना सांगात आमी गावया हांगा हांव आसा हंगा हांव आसा सोम्या हंगा हांव आसा सोम्या हंगा हांव आसा सोम्या हंगा हांव आसा हंगा हांव आसा सोम्या हंगा हांव आसा सोम्या हंगा हांव आसा सोम्या हंगा हांव आसा एक हात आमचो वयर उबारया काळजाचेर एक हात आमी दवरया एस्तर सांगात आमी मागया थोडे आमी तांकया तुमकां बें दिसतना फुडाराच्या विशयांत मुखार कितें घडटा म्हणलें बें तुमकां आसतना येवजन आमी हाती घेतलें समाधाता गिनांगी
आमी केल्ल्या कामात आमकां जैत मेळटा की नांगी आमी कितें तें बरें काम योजन केलां प्लॅन केला हर एकी बरें जाता की नांगी आमची मागणी देव आयकता की नांगी एखाद्या वेळा देवान मागणी आयकुना म्हळ्यार निराश जावंक पुरो म्हणलें खंय तुमकां आसा गी तुज्या बिझनेसांत लॉस जावन आसा गी एक हात आमी वयर बरया एस्तेरा सांगता आमी सांगता मेळ मागया एस्तेराच्या पुस्तकांत सांगता म्हणया एस्तेराच्या पुस्तकांत 4 अध्याय 4 अध्याय 14वी ओळ 14वी ओळ एस्तेर एस्तेर 4 अध्याय 4 अध्याय 14वी ओळ 14वी ओळ सर्वेस्परामचाराया 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 तूं सर्वेस्परामचाराया एकलोच देव तू एकलोच देव म्हाका कुमोक कर म्हाका कुमोक कर कित्याक हांव कित्याक हांव एक सूर्य आसा एक सोरी आसा तुजे शिवाय तुजे शिवाय म्हाका कुमोक करतलो म्हाका कुमोक करतलो दुसरो कोणूच ना दुसरो कोणूच ना दुसरो कोणूच ना दुसरो कोणूच ना सर्वेस्परामचाराया तूं सर्वेस्परामचाराया एकलोच देव तू एकलोच देव म्हाका कुमोक कर म्हाका कुमोक कर कित्याक हांव कित्याक हांव एक सुरो आसा एक सोरो आसा आनी तुजे शिवाय आणि तुजे शिवाय म्हाका कुमोक करतलो म्हाका कुमोक करतलो दुसरो कोणूच ना दुसरो कोणूच ना दुसरो कोणूच ना दुसरो कोणूच ना सर्वेस्पर देवा सर्वेस्पर देवा हांव म्हजो जीव हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसा ज्या हातान घेवन आसा सर्वेस्पर देवा सर्वेस्पर देवा हांव म्हजो देव हांव म्हजो देव हांव म्हजो जीव हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसा म्हज्या हातान घेवन आसा म्हजो कुमोक कर म्हजी कुमोक कर हालेलुया 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 हर एक आमची मागणी हर एक आमचे तेसावां हर एक आमच्या गरजो आमी समर्पण दिवया मोगाच्यान दोनी हात आमच्या वयर उबारया हर एक आमी ताका समर्पण दिवया आनी सांगया जेजू हांव हांगासर आसा तुज्या मुखार तुज्या पांय तळा हांव आयलां सगळी म्हजी खंत सगळी म्हजी उणेपण सगळी म्हजी बेजाराई हर एक म्हजें टेन्शन हर एक म्हजें उणेपणाचें जिवीत आनी कितें असाध्य म्हणलें आसा इम्पॉसिबल म्हणलें आसा हर एक हांव तुका समर्पण दिता सुदी करया मोगाचें हांव तुमच्या पासून विशेष मागणें करतलो हालेलुया हालेलुया हांगासर आसलेल्या हर एक तुज्या भुरग्यांचें तुज्या आशीर्वाद टेन्शनातून पिडेतून मगच्यान आज तुमचे मदें कोणी तरी विशेष ते सावांक घेवन मागणें करूंक आयल्यात की कितें म्हणे गरजो आज दवर न्हू आंगोणें दवर मागणें करूंक आयल्यात की ह्या नोवेना वेळार सांत लॉरेन्साच्या भक्तिकां जावन तुमी आयल्यात की ह्या भक्तीपण आदारता आसतना तुमी कितें म्हणे मागणें करूंक म्हण आयल्यात की दया करून उबे रावा तुमची मागणी वा तुमची तेसावां जेजूक समर्पण दिया आनी जेजू कत्तू पळया आनी सांगा जेजू हांव हांगासर आसा जें कितें ह्या वेळा मागणें करूंक जाय ह्या रितीन वेळा तुमी कितें मागणें करूंक आयल्यात हर एक जेजू कडेन उलया सांगा ताका सांगता मेळ्ळा आमी गावया हांगा हांव आसा कोणाक पर तुमची तेसावां सांगूंक जाय उक्त्यान जेजू लागीं उलया मगच्यान ताचेर नदर घाला कश्टांचेर न्ही सामस्यांचेर न्ही उणेपणाचेर न्ही सोलवणेचेर न्ही जेजूचेर नदर घाला जेजूचेर नदर घाला हें गीत गायता आसतना ताका स पळया हांगा हांव आसा जेजू तुजे सांगाता देव चललो हर एक दीस रात म्हणले बरी बापायतोन पयस गेल्ल्या वेळारी संवसारी बापायतोन पयस गेल्यारी कुटुंबांतोन पयस गेल्यारी सर्किचो बापय ताच्या सांगाता चलता गॉड वर्क्स बिहायंड द कर्टन देव कर्टनाच्या फाटीतून पडद्या फाटल्यानून काम करता देवाचो बळादीक हात साबार व्यक्ती मरिफात काम करता तें जावन आसा देवाचो मोग मगच्यान देवाचो मोग आनी त्याच देवाच्या पांय तळा त्या सोम्याच्या मुखार आमी सांगता जमल्या आमचे ते सावा मागणी समर्पण दिवं बरी भलायकी जोड घेवंक सुटका लाभोवंक देवाच्या नदर घाल सोमेचेर दिश्ट घाल आमी मागणें करूंक आयल्या तर आमी मागया सुम्या हांगा हांव आसा सांगता आमी गावया हांगासर हांव आसा हांगा हांव आसा
지수 한가하와사 제주 한가하와사 지수 제주 한가하사 한가하와사 지수 한가하와사 도무소 아스트로 제주 한가살레 도무소 हर एक इस बेड़े में मकासले जेजू कष्टंजे बेड़ार 도무소라 निरासले बेड़ार बेसंडले बेड़ार मकासले जेजू 도무소 오월이 도무소 대 도무소 देव मका हर एक दिस मिले परिसले दे सर्वेश्वर देव आमचाराया दोमुजो एकलोस देव मका कुमो कर किती आखाव एक सुर असा आणि तुझे शिवाय मका कुमो करतलो दुसरं कोणच ना देवा दुसरं कोणच ना हांव म्हजो जीव म्हज्या हातान दवर नसा हातान घेवन आसा देवा म्हजे कुमो कर एस्तेराच्या ह्या उतरां मारिपाद आमी आमच्या देवा लागीं मागया हांव एक सूर आसा हांव एक सूर आसा पुणे पण म्हणले बरी म्हाका भोगता निराश जाला बेजार पावता हांव हांगा आसा जेजू हांव हांगा आसा सांगात गावया हांगासर आसा 한가하와사 지수 अंधकाराच्या जिवितांतून सुटका जेजू संती बेजाराच्या जिवितांतून सुटका दी जेजू 한가하와사 지수 한가하와사 한가하와사 지수 한가하와사 지수 한가하와사 지수 한가하와사 한가하와사 काळीजांनी मोल आमी मागया 한가하와사 तुम्ही आम्ही कोणासाठी वचू तुझे लागीं आसा तो जिविताची 지수 한가하와사 दोन्ही हात आमचे विस्तारून करया जेजूक पळया सिमांव पेद्रून सांगली उतरां आतां आमी जेजूक पळोवन सांगया जुवांच्या सुवार्तेंत सुबोध्यायी वर्स 68 सिमांव पेद्रून जाप दिवन अशें म्हळें जेजूक सोमी आमी कोणा सरची वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची मगच्यान आज चकास दोळे उक्ते करा जेजूक पळया दोनी हात ताच्या मुखार विस्तारून धरा आनी सिमांव पेद्रून सांगली उतरां सांगा सोम्या आमी खंय वेचें सोम्या आमी कोणा सरशी वेचें तुजें तें आसात उतरां सासणीक जिविताची सोम्या तुजें तें आसात उतरां सासणीक जिविताची यू हॅव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाईफ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡುವ ನುಡಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುದು ಪ್ರಭುವೇ सासणीक जिविताची उतरां तुजे तें आसात ताका पळया जेजू तुका सोडून आमी खंय वचूं साद तुजे तें आसात उतरां जिविताची हिंस उतरां मतीन दवर सकाळ आमी दिंडी घालया जेजूचे आशिर्वाद स्वीकार करून आयती सगळ्या 이tia Oda sacramenta 수상나만 Koruya 불비려त्या रूपाबुतला No glory 아다야 슬보
Bordivia Bapa Tesis Buddha Ulasani Stuti Putri Mahima Sesna Eka Stalia Persida Spirita Sama Semi Davarta Amen. प्रार्थूया. ये देवावेची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सरवणेचो फळ सुदां आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरान आमी मान करू आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय सस्नाच्या सस्ना. Amen. Bukti urbentukan awartang sumia Binwasi kalsan Ukar mantap Jine tam jatu jawi jitenya sumia Ite parti amini Mukan tuja sumya amka tuwe postai Raklai dae tuja Kalsan mona namka tuwe ipodailan Lupan Krista Jesucha Bukti urbentukan awartang sumia Binwasi kalsan Ukar mantap Jine tam jatu Jawi jitenya sumya Ite parti amine Toga vinya nami tuji stuti kata Pobiti saja Madhur gitan tuta ami aswad kanta Mokar sumya amcha Bukti urbentukan awartang sumia Binwasi kalsan Ukar mantap Jile tam jatu jawi jitenyang sumia Kite parti amini बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज महादेवदूतांचे परब आमी आचरण करनासतना आमकां आमच्या हर एकल्यांच्या वैयक्तीक जिवितांत देवाचें हजरपण म्हळ्यार देव आपल्या दुतांक धाडन आमकां जें कितें गरज आसा तें फावो करता. आमचे पांय फातराक लागनातले बरी राखून तो व्हरता. आमी नियाळ्ळो हे थोडोसो वेळ कशें झुजेक ताणें मुखार चलयलें. बिहायंड द कर्टन, गॉड वर्क्स बिहायंड द कर्टन.
हर एक दीस म्हणले बरी आपल्या दुतांक धाडणं तो आमकां कुमाव करता. त्या देखून आमी आज आमकां आमी समर्पण दिवया. कितलेक फावटी आमी देवाचें हजरपण आमकां हर एकल्यांकी दिल्ल्या त्या दुताक आमी वळखनासतना आमच्याच साली समकण्या प्रमाणे आमी जियेलां. आमी देवाचे खुशी करनासतना आमी खुशी करून जिवंक आमी सुकून पडल्या जाल्यार देवातून आमच्या भाव भयणीतून आतां आमी बोगसाणें मागया आनी सांगता म्हणया. हांव पाती सेर्पिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या विसरून हांव मनांचे दोन कणांत सर वायट धरून आनी बरें सर हांवें सैती पथकां केल्यात हांव मातसो अपराध हांव मातसो बोड अपराध ह्या बसत बगे वचदां सांगतो मय सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या कितें आमच्या सैस्परा देवा लागीं येना ते करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर Risa kakutkar Risa kakutkar Somiya kakutkar Somiya kakutkar महिमा देवा सगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वप्रेतार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका वाचता तुझ्या गोड वैभवापासून आम्ही तुका वाखुणटा. सोमियाची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुतकर तू बापाच्या उजव्यात बसता आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूतांचे आनी मनशांचे मुनियारपण तुवें संपूर्ण मांडावळेन थारायलाय तर सर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करता ते तुजे दूत ह्या संवसारान आमचें जिवीत राखो म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रत्वेच्या एकपणान जे ताणें रजवट चलयता सासनाच्या सासना. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप.
हांव पळयत आसतना सिंहासनां एका जाग्यार दवरलीं आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमा बोरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचे सिंहासन एका उज्याच्या आकट्या बरी आनी ताची चक्रां जळत्या उज्या परी. ताचे मुखार एक उज्याची न्हंय वळताली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्याय सभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी ससनाची पदवी, ती केदींच सोंपची ना आनी ताचे राजवडकेचो केदींच नाश जावचो ना. देवाचे उतर हे देवाची ओडकार. सर्वेस्पोरा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाजता. सर्वेस्पोरा कित्याक हांवें उसरलेले प्रार्थना तुवें आयकून घेतली. तुज्या दुधा मुखार तुझे कीर्तन गायता. तुझ्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साष्टांग नमस्कार करता. तुझ्या दुतांची तुका हसीतलो. सर्वेस्पोरा तूं बरो आनी विश्वासी देखून तुझ्या नावाची स्तुती गाता. वयर सकता प्रास व्हरते तुझे नांव, त्या नावावर व्हरते तुझे उदर. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज गडगड म्हाका धैर्यान भरलो. तुझ्या दुतांची तुका हसीतलो. सर्वेस्पोरा तुझ्या तोंडांतली उतरां आयकून सर्वेस्पोरा संवसारांतले राजा तुका दिन वाजतले. सर्वेस्पराची महिमा कितली वर्ती अशी म्हणून
सर्वेस्पराच्या वाटाविषयी वाकतले. तुझ्या दुता होची तुका हरसितलो सर्वेस्परा. तुझ्या दुता होची तुका हरसितलो सर्वेस्परा. उभी राहूया. Alleluia, 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 alleluia. ताच्या दळबारानो ताची खुशी जारी करतेल्या सेवा कानो सर्वेस्पोरा वंदिया. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी आपणा सरशी येतल्या नातानायलाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया एक खरो इस्रायलगार, हाचे थंय कसलेंच कापाट ना. नातानायलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं आंजुराच्या रुखा मोळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नातानायलान ताका जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळें, आंजुराच्या रुखा मळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हळें देखून तूं सतमंताय? हाचे प्रास वर्ती घडिता तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पदाचेर देवाचे दूत सडलेले देवलेले तुमी देखतल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका ख्रिस्त. तुज्या सगळ्या वाट्यांनी तुका रक्षाक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी विशेष तेग दुतांचें परब आमी आचरण करन आसा. तांचें नांव कालें? राफाएल, मिकेल, मागीर गाब्रियल. कोणे म्हणे देवदूतांक पळय लागीं. कोणे म्हणे पळय लागीं. तुमी म्हाकाच तो पळयतात. हांवें विचारलें देवदूतांक पळय लागीं म्हूण. दुतांक पळय लागीं तुमी ना. म्हाका दुतांक आमी पळोवंक साध्य ना. कित्याक म्हूण सांगल्यार ते आमचे बरी कुडींत जियेनात, बगैर आत्मे जावन आसात. आमी बायबलांत सबार घडितान आमी वाचता, सबार फाटीं आमी पळयता वाचता, दवी मुस्तायकी न्हेसली म्हूण. दवी मुस्तायकी आयकला की तुमी? दवी मुस्तायकी न्हेसली तांणी म्हूण. दवी मुस्तायकी परजळीत म्हूण तें दाखयता तांचें पवित्रपण. मनशाक रसच्या पयलें देवान देवदूतांक रचलें. हाजें काम कितें म्हळ्यार देवाक स्तुती करची आनी देवान कितें परत तांकां काम दिलां तें करचें. देवाचें चिंताप लोकांक थंय गरजेवंत थंय व्हरून पावोवचें. त्या देखून त्या दुतांक एक काम, एक मिसांव देवान दिला. गाब्रियल दुता विशयी आमी आयकल्यार गाब्रियल देवदूत कितें करता? बरी खबर मोरयेक हाडटा. तितलें मात्र न्ही, सबार पटी आमी पवित्र पुस्तकांत आमी आयकता, बरी खबर दिवचें.
तर म्हाका आज हांवें तुमकां विचारलें सवाल जावन आसा, तुमी दुतांकी पळयला गी म्हूण. पळय म्हाका आमी मस्तपटी आमी दुतांक पळयला. कशें गे म्हळ्यार धवी मुस्तायकी घालना, पाकाटे आसतलें दूत न्हय. बगार आमच्या कुटुंबांत साबार जाणां आमी दुखांत आसतना, पिडेंत आसतना, खंती बेजारान आसल्या वेळार, उणेपण आयिल्ल्या वेळार, निराश जाल्ल्या वेळार, दोळ्यान दुखां घालनासतना आमचे दोळ्याचे दूख पसरले साबार दूत आमचे मदें आसात. आमचे मदें आमी नियाळ लावन थोडोसो वेळ जुजेच्या जिवितांत कशें हे 5 जाण व्यक्ती कशें अजापानी म्हणले बरी देव तांकां उपयोग करता. लोकांच्या दृश्टेन ते व्यक्ती एक क्रूर व्यक्ती जावंक पुरो, क्रूर व्यक्ती जावंक पुरो, तांच्या स्वार्था पासून जियेले व्यक्ती ते जावंक पुरो जाल्यार देवाक एक योजना आसा. देवाक एक योजना आसा. देखून म्हाका आमकां हर एकलें की क्रिस्तांवांक एक आपोवणें आसा. आमी बरी खबर दिवची. गुड न्यूज, गुड न्यूज. आमी बरी खबर कित्याक दिवचे गे म्हूण सांगल्यार आमी बरी खबर आयकला आनी बरी खबर आमी हेरांक दिवंक आसा. हेरांक आमी दिवंक आसा. जेजू ह्या संवसाराक बरी खबर हाडून आयलो. ताचे की पयलें मरण आमकां हर एकलें की परमनंट जावन आसलें, शाश्वत जावन आसलें. आनी जेजू संवसाराक आयलो, आमा सर्वां पासून कुर्सार मेलो, आमची हर एकलेची पथकां ताणें वोवयली आनी आमकां सुटका दिली. ताजे देखून म्हाका देव खंय म्हणी मनशांनी चिंतले बरें चिंतूंक गेल्लो जाल्यार आमी कोणीय हांगा सरासनातले हांव कित्याक म्हळ्यार देव काकुळदार, देव बक्षिता, देव रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो, विश्वासान भरलेलो. ते देखून म्हाका बरी खबर आमी दिवंक जाय. कितले पटी आमचे तरणाटे म्हजे लागीं थोडे पटी उलोवंक आयले वेळार म्हणटात, फादर आमकां मुखार फ्युचर कितें, हांवें खंयचें एक चूक केला, हांव मस्त निराश जाला, आय एम डिप्रेस्ड नाव, वॉट टू डू. हांवें सांगलें देव तुजो मोग करता, जीजस लव्स यू सो मच, जेजू तुजो मोग करता. कित्याक म्हण सांगल्यार मनीस तुजो मोग करचो ना, मनीस तुजी पथकां उखलून दान उलोवंक पुरो जाल्यार देव तुजो मोग करता. म्हाका 2 वर्सां पयलें कोरोना आयिल्ल्या वेळार कितलेगी जण आमी निराश जाल्ले, मुखार वचूंक वाट मेळनातली आमकां. कितलेगी जण आमच्या कुटुंबांक कुमक केल्लीं आसात. केवल आमकां जेवण दिल्लें मात्र न्ही, पयशांची कुमक मात्र न्ही. कितलेगी जण आमच्या कुटुंबांत मरण आयिल्ल्या वेळार, उणेपण आयिल्ल्या वेळार, आमकां आतांक टेन्शन चडिल्ल्या वेळार, आस्पत्र्याक वचून जायनातल्या वेळार आमकां कितलेगी जाणांनी फोन कर गी आनी कितें बरें कर गी कुमक केल्लें आसा. ते जावन आसात बरी खबर दिवंक देवानंत दडल्ले दूत आमचे मदें आसात, आमचे मदें. ते देखून म्हाका देवान हर एकलेंक एक दुताक दिला खंय, तशेंच हर एकलेंच्या जिवितांत एक आशिर्वाद जावंक एका व्यक्तीक देव दिवन आसता, एका व्यक्तीक देव दिवन आसता. आमी त्या व्यक्ती, तो व्यक्ती कोण म्हणून आमी सोदून काडचे इतलेंच. आमचे लागीं आयिल्ल्या वेळार आमी तांकां पयस धाडचें न्हय. एक काणी तुमी सबारपटी आयकला, भुरग्यांक तुमी सांगला मस्तपटी. एक पटी जेजून सांगलें की आज हांव तुमच्या घरा येता तुमकां मेळोवंक, बरें रांदून दवरा म्हूण. आनी सकाळीं उठून घर पुरां नितळ कर, तिणें बरें रांदप पाणी केलें, घर नितळ करून दवरलें खंय. आनी बेकलो भिकारी आयलो खंय, आनी कोण गेलो खंय, आनी कोण गेलो. सांज जाता म्हण सरी जेजू येवंकूच ना. राती न्हिदूंक वेता आसतना ती म्हणलें की जेजू तुका राखून राखून पुरो जालें, तूं खंय आसले. जेजून सांगलें की हांव 3 पटी आयलो, तुवें म्हाका भायर धाडलें. म्हाका भोव अर्थ बरीत ल्हान भुरग्यांक सांगची काणी जाल्यार भोव अर्थ बरी. जेजू आमकां मेळोवंक येता सबारपटी, आमकां ताजी वळख मेळना. आमी हांगा पळोवनचे बरी जेजू आमकां पळोवंक मेळना. म्हाका आमकां आमच्या भावा मरिफात बरी खबर हाडून येता. थोडे पटी आमकां थोडे व्यक्ती मरिफात इतली बरी न्हय आसली कोडू खबर जेजू हाडून येता, कोडू खबर जेजू हाडून येता. थोडे पटी पळय आमच्या घरांनी सकाळीं उठिल्ल्यांत कशाय पिवंक आसा विकिने पियेत आसतना हर एकलें कितें म्हणून बघता, मस्त खुशी मनशां संतोष मनशां बघना विकिने बेजाराय बघता, त्या मुखार पळयल्यार कळटा कितले कोडू आसा की म्हूण. ताजे देखून ते कोडू आमी पियेजेत कित्याक म्हळ्यार आमकां बरी भलायकी मेळाची. ताजे देखून म्हाका थोडे पटी केवल बरी खबर म्हूण सांगल्यार केवल घोटसाणेची खबर मात्र न्ही, थोडे पटी आमकां दुखाची खबरी मेळटा. हर एक की आमी
स्वीकार करूंक. कित्याक आमी स्वीकार करूंक आसा? आज आमी नियळ्ळें जुजेच्या जिवनांत आमी पळयलें कशें देव ताच्या हर एका कश्टांत बंदडेंत उणेपणांत ताका मुखार चलयता. त्या देखून म्हाका न्हू आमकां एक दूत देवान फावो केला. तो जावन आसा बरी खबर दिवचो दूत, गूड न्यूज दिवचो दूत. त्या देखून पळय थोडे फावटी आमकां खंय म्हणी कितें करचें म्हण कळनातल्या वेळार कोणगी एकली येवन कोणगे एकलो येवन आमकां कितें सांगता तें आमकां समाधान जाता. ह्या कोरोना आयिल्ल्या वेळार सुमार 48 युवा जाण दुसऱ्या देशांतून फोन केल्ल्या वेळार तांणी एकच सांगलें, फादर आमकां निराश भोगता, डिप्रेशनाक वता आमी. थोडे जीवघात करून गेल्ले व्यक्ती खाली त्या फोन कॉला वरवीं जेजू तुजो मोग करता, यू आर प्रेशियस इन हिज सायट. आयजाया 43:4 सांगता तूं मोलादीक देवाच्या दृश्टेन म्हण सांगलें. तितलें तूं उतार आयकून म्हाका न्हू पाटी येवन नवें जिवीत आराम केलें आसत. गूड न्यूज तांकां 6 जाणांच्या जिवितांत तें आमी ओपन केल्लें की हेल्पलायन तांकां एक एंजल जावंक पडलें, एक आंज जावंक पडलो, एक बडवो जावंक पडलो. त्या देखून म्हाका न्हू आमी आमच्या मदें सांगाता मेळिल्ल्या वेळार, कुटुंबांत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार एकामेका ते आमी बरीं उतरां उलयता आसतना, एनकरेजींग वर्ड्स आमी उलयता आसतना, हर एकलें सूख वयर उखून धरनासतना तांकां समाधानाची बुजवणेची उतरां आमी उलयता आसतना, एकामेकाक समजून व्हरता आसतना आमी अनेकल्याच्या जिवितांत एक बडवो जावंक आमी फावता. दुसरें जावन आसा म्हाका न्हू आमी आस्पत्र्यांत कश्टाल्ल्या वेळार, पिडा आयिल्ल्या वेळार आमकां थोडीं भेट करूंक येतात. ते जावन आसात राफायल आमच्या जिवितांत. आमकां मेळूंक आयिल्ल्या वेळार आमकां बुजावण दितात. तीं थोडीं मेळूंक आयिल्लीं आसात. आयिल्ल्या वेळार आमकां आमच्या पासून मागणें करूंक गी वा पिडे संजे भेट करूंक गी. थोडीं मेळूंक आयिल्ल्या वेळार आमकां दिसता कालें जालें तुका, वॉट हॅपन टू यू. आनी आमी कितें जालें म्हणून गोत्तना म्हाका त्या दीस बरें नासलें, भायर वचून भितर येता आसतना ताप आयलो गी म्हण तक्षण ताणें तांची काणी स्टार्ट केली. ताणें सुमार एक 15-20 मिनटां उलोवंक आराम केलें. कोणें येवन पिडेस्ताक बुजोवण दी जाली की पिडेस्तानंत पळोवंक आयिल्ले व्यक्ती सांगलें भिये नाका बाबा, हांव आसा न्ही, सोंसून आसा, तुकाय जेजून गूण केलें न्ही, देवाक अर्गां दी म्हण ताका बुजोवण दिली. तशेंच म्हाका मस्तुपटी आमी आमच्या जिविताचे कश्ट सांगूंक वचचे न्ही, बगार आमी त्या व्यक्तीच्या जिवितांत आसले पिडा, खंत, बेजाराय, कितें निराश जाला ताका आमी भलायकी जावंक सांगचे. भलायकी केवळ मोगाच्यान वखदांनी मात्र मेळना. आमच्या गांवांत एक दाक्तर आसलो, तो वेटरनरी डॉक्टर. आमच्या घरा आसलेल्या खंयच्या पेट्यांक जावंक पुरो, माजरांक जावंक पुरो, गायरांक जावंक पुरो, कितें पिडा आयल्यार ताणें एकच वखद दिवचें जालें. ताज्या लागीं गेल्यार पुरो आमकां मोतीक समाधान, डॉक्टरान दिलें वखद परफेक्ट. पळय भलायकी केवळ ताज्या वखदान मेळनातली मोगाचें न्हू, ताच्या उतरांनी मेळटाली. कितले डॉक्टर लागीं आमी गेल्ल्या वेळार पळया, आस्पत्रेक गेल्यार पुरो वखद काण घेवया म्हण सांगू ना, ताणें उलयला पुरो आमकां भलायकी मेळटा. कितें गे म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमी एकामेकाची उतरांय आयकूंक आसात. एकामेकाची उतरांय आमी भलायकी मेळची तें थंयसर आमकां राफायल आमकां भलायकी दिवंक आमकां प्रेरण दिता. कशें तोबी सांगता तो चललो आनी तोबी ताका दोळ्याक दिश्ट नासल्या वेळार कशें ताणें वखद जावन ताका परिवर्तन केलें, भलायकी दिली. तशेंच आमी हेरांच्या जिवितांत मोगाचें न्हू आमी वैज जावन भलायकी दिवचें नात. बगार आमी एकामेकाचे मोतीची वा सायकोलॉजिकल इमोशनल गाय जाल्ल्या वेळार आमी तांकां एक भलायकी जावचें, दूत जायचें. कशें आमी दूत जावचें, एकामेकाची उतरां आयकुची. मोगाचें न्हू ह्या दिसांनी हाय डिमांड कोणाक म्हूण सांगल्यार सायकोलॉजिस्टांक, कावन्सिलींग करतलें. कित्याक म्हूण सांगल्यार हर एकलें की समस्यांत सुदारून दवरूंक कोणाकय कळना, हर एकलें की कावन्सिलरची गरज आसा. त्या देखून मोगाचें न्हू आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाची उतरां आयकल्यार, एकामेकाक बुजावण आमींत दिल्यार, आमी तांकां डिप्रेशनाक गेल्ल्यांक, टेन्शनां आसल्ल्यांक बुजवण दिल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू आमी तांच्या जिवितांत एक दूत जातले. तिसरें जावन आसा संरक्षणाचो दूत. नांव मायकल. त्या देखून मोगाचें न्हू आमी कितलेगी पोटी हांवें जे नियाळ्या वेळार तुमकां सांगलें, आमी केवळ आमच्या भुरग्यांक हांगासर आमी भरता. केवळ हांगा भरला पावना मोगाचें न्हू, इल्लेशें आमी हांगाय बरीचें. केवळ आमी फिजिकल प्रोटेक्शन दिलां मात्र पावना, आमी तांकां भायल्या संवसारांतून, वायटा विघ्नांतून आमी राखून व्हरचें जाल्यार मागणेचें प्रोटेक्शनय आमच्या कुटुंबांक गरज आसा. पण आमी जुजेच्या जिवितांत पळोवंक गेल्यार थंयसर तेग व्यक्ती भोव इम्पॉर्टंट.
पयले जावन आसा ताजे भाऊ, दुसरे जावन आसले इस्माइलीत, तिसरे जावन आसले पटिफर. पयले जावन आसले भाऊ ताजे रागार पेटले आनी ताणें ताका कशें म्हणी ताजो नाश करचे म्हणितलें ते स्वार्थांत बुडिल्ले व्यक्ती जावन आसले. दुसरो जावन आसले इस्माइलीत, ताणें कितें केलें, आदाया पासून जियेताले, आमकां कितलें जाल्यार आदाय आमकां मेळचे, इनकम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हूण जियेताले. पटिफर एकलो बरो गुलाम म्हाका मेळून दी म्हूण सांगून एक बिजनेसा पासून राखून आसलो. तांच्या दोळ्याक तांच्या दिश्टेन मोगाचें न्हू हें केवल बिजनेस जावन आसलें, जाल्यार देवाच्या दृश्टेन तें सर्व एक हातेर जावन आसलें. तातूंत आज आमकां हें कितें शिकयता लिसांव, हें लिसांव शिकोवचें जावन आसा मोगाचें न्हू. देवदूत आमकां देवाचें हजरपण दितात. कशें दितात आमकां देवाचें हजरपण? मोगाचें सबार फावटी आमी पळयता, आमी वाचता उत्पत्ती पुस्तकान 39:2, सर्वेस्पर जुजे सवें आसलेलो देखून सर्व गजालींनी तो नंदन जालो. आपल्या इजिप्त घरांक धनयांच्या घरा तो रावतालो देखून जुजे पासून इजिप्तांत देव असर्या आशिर्वादां हाडटलो. तर आमच्या कुटुंबांत आमी जियेतना, आमच्या समाजांत आमी जियेतना आमी एक बरी खबर दिवची, आमी एक सुवार्ता परगट जावचें आज बडवो आमी जावंक जाय. जाल्यार मात्र आमी कितें करयात, आमी देवाचें हजरपण आमी दिव्यात. दुसरें जावन आसा देवाचें पूर्व योजनांक देवाचो आदार आमकां लाभता. पण देवान नेमल्लें आपल्या पुताक संवसाराक धाडिचें म्हूण सांगून गब्रियल दुता मरिफात मरयेक संदेश दिलो. मरी म्हणटा जावचें जाल्यार कशें? गब्रियल दूत म्हणटा देवाक सादी जाल्लें खंयचेंय ना. मग थंय मरयेक क्लियर जालें देवाचें चिंतापे, देवाचें योजने, ताज्या प्रकार आमी जियेचें. तातूंत मग सबार पटी आमकां देवाचें योजन कळीत जमचें ना. तातूंत आमी जें कितें आमकां मेळटा तांतूं आमी देवाक अर्गां दिवचें. तें खंयचें बरें न्हय म्हूण आमकां थोडे पटी कळना जावंक पडटा, जाल्यार हर एकाक आमी देवाक अर्गां दिवचें. एक दीस एकलो व्यक्ती केदाळे देवाक अर्गां दितालो खंय, बरें आयल्यार अर्गां, वायट घडल्यार अर्गां दितालो खंय. आनी ताणें कितलें मागणें केल्यार, कितलें तेसावां गेल्यार आनी कितलें आंगवणें गेल्यार ताका भुरग्याचें देणें मेळूंकूच ना. काजारी जिवितान लागीं ताका काजार जावन एक 20 वर्सां जालीं. आनी एक दीस लोक परत सांगाता मेळ्ळो आनी म्हणलो खंय, तूं इतलो बरो, इतलें बरा मागणें करताय, इतलें बरा दान धर्म करताय, इतलें बरा बरें कामां, इतलें बरें वावर तूं करनासताय, लोकां पासून जियेताय तूं, तुज्या पासून न्ही लोकां पासून जियेताय, तुजें उदार मन तुजें, कित्याक तुका देवान आनी भुरग्याचें देणें दिवंकूच ना? ताका ताणें सांगलें की गूड लक ऑर बॅड लक ओन्ली गॉड नोस. बरें गी वायट गी कोणाक कळीत आसा? देवाकच कळीत आसा. इल्ले दीस जाल्ले उपरांत 1-2-3 म्हयने जाले की सकाळीं उठून 4:30 वॉकिंगाक या म्हूण वता आसतना भायर दार उक्तें केल्लें पळयलें ल्हानशें भुरगें एक रडता. व्हडलें रडण आसा, कोणीय नात लागीं बगी. वचून सक्कट गांवांत विचारलें कोणाचें भुरगें, कोणी म्हणटा आमचें भुरगें न्हय म्हूण सावन. आनी सक्कट लोक म्हणटा तुज्या दारा लागीं देवान दवरला. म्हणटा तें तुकाच देवान दिलें देणें, त्या देखून देवान तुजेर काकूळ दाखयला. प्रेज बी टू गॉड. आनी तो म्हणटा खंय गूड लक ऑर बॅड लक ओन्ली गॉड नोस. बरें गी वायट गी कोणाक कळीत आसा? देवाक कळीत आसा. इल्ले दीस जाल्ले उपरांत लोक परत सांगता मेळ्ळो आनी म्हणलें की देवान तुज्या कुटुंबा जिवितांत, तुज्या काजारी जिवितांत भुरग्याचें देणें अशें म्हणी एक फावो केला देवाक अर्गां दिवचें म्हणटा आसतना त्या भुरग्याक ताप आयलो. सुमार 1.5 म्हयनो ताप वचूंकूच ना. लोक येवन म्हणलो की देवा ह्या भुरग्याक तुवें ह्या कुटुंबान दिलें, आतां कित्याक इतले कश्ट आयले ह्या भुरग्याक, कित्याक इतले कश्ट आयले? लोक म्हणलो की वॉट ए बॅड लक फॉर यू. कितें तुका बेजारायचे विशय. हो भुरग्याक सद्याक न्ही बरी भलायकी मेळची बरी आनी परमनंट ताप येता कोण ना म्हूण सगळ्यांनी उलयलीं. ताका तो म्हणलो गूड लक ऑर बॅड लक ओन्ली गॉड नोस. बरें गी वायट गी देवाकच कळीत आसा. इल्ले दीस जाल्ले आनी तेकलो वैज अमेरिकेंतल्यान आयिल्लो खंय, ताजी वळख जाली आनी ताणें सांगलें कांयच प्रॉब्लम ना, एक गुळी काण गेल्या परत सामाज जाता, एकच गुळयेन सामाज जालो खंय. देवाक अर्गां म्हणून लोक परत सांगता आयले म्हणलो खंय गूड लक, तुका देवान आशिर्वादान भरला. भुरग्याची भलायकी ताका परत देवान फावो केलें. प्रेज बी टू गॉड. त्या व्यक्तीन सांगलें खंय गुड लक ऑर बॅड लक ओन्ली गॉड नोस. इल्ले दीस जाल्ल्या उपरांत भुरगो व्हडलो आनी म्हणलो की डॅडी म्हाका सायकलार वचूंक नाका, म्हाका बायकार वचूंक जाय म्हूण सांगून ते KTM बायक काण गेले. आनी बायकार वता आसतना
मुखार पेटो आयलो कळूंक उरतना ॲक्सिडेंट जावन एक पांय कट्ट जालो. लोक सांगाता म्हणलें देवा ह्या कुटुंबांक तुवें कश्टांनी म्हणलें भुरग्याक चरक्या भुरग्याक फावो केले, आतां ह्या भुरग्याचो पांयच कट्ट जालो न्हय, कितें करचें म्हण कळना म्हण सांगिल्ल्या वेळार लोक म्हणलो की वॉट ए बॅड लक, कितलो बरो भुरगो देवान तुका फावो केलो, आतां पळय कशें जालें म्हण सांग. तो म्हणालो गुड लक ऑर बॅड लक ओन्ली गॉड नोस. कितले दीस जाल्ले उपरांत थंयसर त्या गांवांत त्या राष्ट्रांत झूज म्हणलें आनी दुसऱ्या राष्ट्रांचेर धाड घाल्ल्या वेळार ह्या गांवांत त्या गांवांत कोण पुरा तरणाटे आसात तांकां हर एकलें की झुजाक वोडनोवंक सैनीक आयले. त्या वेळार ह्या घरा आयिल्ल्या वेळार पळयतात ह्या तोंड्याक कोण आपूण व्हरता म्हूण. ताका आका थंय सोडले आनी शिदा गेले की लोक सांगाता मेळ्ळो आमच्या हर एका तरणाट्या भुरग्यांक तांणी वोडनोले, तुज्या भुरग्या घरांत आसा, पांय मोडलारी वडना, तुजो पूत दोळ्या मुखार आसा, देवा कर गा, प्रेज बी टू गॉड. ताणें सांगलें कितें गुड लक ऑर बॅड लक ओन्ली गॉड नोस. ही केवळ ताजी उतरां न्ही मोगाचें न्हू, झुजेन सांगलीं उतरां तींच जावन आसात. जें कितें घडटा हर एकी आमच्या बरें घडटा. देखून म्हाका रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 20 आनी 8 वळींत आमी पळयता जें कितें आमकां घडटा हर एकी आमच्या बरें करता. त्या देखून म्हाका न्हू देवाच्या योजना प्रकार आमी जियोंक, देवाच्या योजना प्रकार आमची जिणी रुपीत करूंक जाय आसली कृपा आमी मागया. एकच मिनट आमचे दोळे आमी धांकया, आमकां आमी जेजूक समर्पण दिवया. आमच्या जिवनांत एकल्या दुतांक देवान फावो केला, दुताक देवान फावो केला. तुज्या सगळ्या वाट्यांनी तुका राखच्याक आपल्या दुताक ताणें आज्ञा दिला म्हणटा किर्तन 91:11. तो दूत आमकां हर एक दीस म्हणल्या बरी देवाचें योजन आमच्या जिवितांत जारी करूंक आमकां कुमक करून दी. देवाचें हजरपण अनुभव करूं आमकां कुमक करून दी. आमेन. स्वीकार कर पावन कर गाणी ही आमची मोगात सूर करसो तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी परचिनी आमची कुर्बानी जीवच्या जिणे मोगाची. स्वीकार कर पावन कर गाणी ही आमची मोगात सूर करसो तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी परचिनी आमची कुर्बानी जीवच्या जिणे मोगाची. काणिका संगी भेटयता जिणे ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर गाणी ही आमची मोगात सूर करसो तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी परचिनी आमची कुर्बानी जीवच्या जिणे मोगाची. स्वीकार कर पावन कर गाणी ही आमची मोगात सूर करसो तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी परचिनी आमची कुर्बानी जीवच्या जिणे मोगाची. म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीधरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या परिसवेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. महिमेवन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा हो वाकवणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. देवदूतांच्या मुनियारपणान तुजे मुखार तो पावूं आनी तांच्या आदारान आमकां आमच्या जिवितांक भेटोवणी परमळी दुंपा बरी तुजे मुखार सदांच चडूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस पोरातय आर्था सर्वेस पोराक आमच्या देवा दिन वासुया अशी आमी करूं सर्वेस पर पवित्र बापा सर पदवेदार आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या विश्वासी देवदूतांनी मांव देवदूतां वाकणतना तुजेच महिमा आमी वाकणटा कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिता तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलोलो जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे महिमेवान संतोषान वय सरकार हिशोब नासलेल्या देवदूतांचो दळबार ताच्या सांगाता तुजे प्रणिपात करून आमी संतोषान तुजी स्तुती गायता Poet, poet, poet दरबारांचो सर्वेस पोरतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय 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 बोल सर्गी तुका जय 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 सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय जय सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय 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 बोल सर्गी तुका जय 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 बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा तसो गुट परगटुया सोम्याची सु आमी हो उंडो गाता आनी हे कांसेंतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येस आमी तुजें मरण परगटता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मरण पावल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर आनी तांकां आनी ज्येश्ठ गतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आमकां सोमेस्त तुजी दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत लॉरेस, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो मेळाशें कर. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्मेच्या एकपणा सर पदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यान आमकां हर एकलें की मग्न करूंक शिकयलां आनी आमी हर एकल्यांनी आज मागूंक जाय मोगाचें न्हू. म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी, तुजे योजना प्रकार आमी चलोवंक कुरपा दी म्हूण सांगात मेळना आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कडल्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुजे उदरका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक आजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवर्साचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतय आनी रजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया मगो होस्सो जेजू क्रिस्त आमच्या मदें हर एक दीस म्हणले बरी आमचे हात धर मुखार चलून आमचो देव. आमच्या कश्टांत अनवारांत पिडेंत समाधान नातल्या वेळार आमच्या सांगाता रावचो आमचो देव. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपण हे लबला आमी सर्व सुभागी. पूण जाव त्रास म्हाका भलायकी
सुशेत एक साता जिसू हांव तुका अर्गां दिता रागो दूर बोळ्या पिडारा तुका स्वागत करता तुका वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजा तुका स्वागत करता तुका वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजा मासारतान तुज्या पोसमोसो करताय विस्तार देण्यांनी म्हाका तूं भरताय तुज्या स्वरूपकाराक अर्गां हांव दिता तुजेक तुजी काळजां चलोवता धर्माता जिसू हांव तुका अर्गां दिता रागो दूर बोळ्या पिडारा तुका स्वागत करता तुका वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजा तुका स्वागत करता तुका वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजा प्रार्थुया मोगाळ बापा सर्गींचो उंडो आमी घेतला ह्या उंड्याचे गटायेन सर्गींच्या मार्गार आमी तिरायेन फुडें वचून तुजे दूत आमकां जतनायेन राखो म्हूण आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या नोवेनाचे प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर पेटयिल्ल्या मानदेक बाप पियूस डिसोजा आमच्या मोगाचो पाद्राक चियो मोगा दियेसीस हांकां तुमच्या नांवी हांव आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा तांच्या वर्त्या मिसावान बरें मागता आयच्या मिसाचे 6 पेटोवणी केलां नवो सुपाद्राक बाप एन्सन डिसोजा यास्विडी पाद्राप गांवांत आमच्या सुवारड्याच्या आजेकार फिरगजीसो मुखल्या शिकपा आनी मिसावां खातीर पोलंडाक ताका वचोंक आसा थंयसर जावच्या झुजा विशीं ताचें वचोंक फाटीं पडलें आनी हांगासर 15 दिसांची मिसांव सेवा करूंक आमच्या संगात तो आसा ताच्या मिसावांत बरें मागता आनी ताचें मुखलें शिकप बरें जावं दी म्हणून मागता तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जीक समितीक हांव देव बरें करूं म्हणटा सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा तुज्या सेवाका भगवंत लॉरेसाच्या ह्या वर्त्या सुवाळ्यार ह्या सुवातेर मान भेटोवंक पिरजेन दिवन जेवणाचे प्रायोजक जावन जेवणाचे वंतिगे जावन आनी मुर्दोम दिवन सांत लॉरेसाची मजत आनी मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन विविध तरान हांगासर आदार दिवच्या हर एकल्याचेर आशिर्वाद घाल हे मानाचे वाती वांटिता आसतना तुजी कृपा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मेळो जे कितें हांगासर ताणें दिलां 60-100 वांटांनी तांकां देव पाटी दिवं म्हणून ह्या संदर्भार मागता ह्या वातीचो उजवाड ताच्या काळजा मनान तांच्या कुटुंबान पेटोवंक आनी सर तराच्या वायटान विघ्नान तांकां देव राखून व्हरूंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्गींच्या बापा ह्या वातीचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी ते पवित्र कर आमेन. आता नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो.
बिर्जेंत लिल्ली डिमेल्लो मुंबई लिल्ली डिमेल्लो मुंबई मुर्दोमु क्लारा कांती डिसोजा शंकरपुरा क्लारा कांती डिसोजा शंकरपुरा जोकिम ब्रिटो नकरे फ्लोरिन नोरोना चर्चिए विल्सन कैस्टेलिनो चर्चिए रोस्टन मतायस बैदाळ हेलेन बुतेल्लो कार्कल टाउन आयच्या जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक रिचर्ड वायलेट आरांना मूड बेळ्ळे जेवणाच्या प्रायोजकत्वाक वंतिगे दिल्ल्यांची नांवां जॉय अम्युरा डिसोजा बेलमंड स्टॅन चार्ल्स नजरेत पेर्नाल विलोना तावरो दुबई सेवरिन डिसोजा कारकळ रैना लॉयड सिक्वेरा कुंतल नगर रिचर्ड डिसोजा मुंबई हिल्डा सल्डाना मुदरंगडी आग्नेस ब्रिटो कणजार भाग्यवंतरेसा आमचेर तुजी दिश्ट घाल देवा आनंद महिमा दिवची तूं वावो कर भाग्यवंतरेसा आमचेर तुजी दिश्ट घाल देवा आनंद महिमा दिवची तूं वावो कर उदर मोना आमी सेवा करून संगी उचित करून साधीची भाग्यवंतरेसा आमचे तुझी दिश्ट घाल देवा आनंद महिमा दिवची तूं वावो कर भाग्यवंतरेसा आमचे तुझी दिश्ट घाल देवा आनंद महिमा दिवची तूं वावो कर सांत लोरेसाक नोवेनाच्या मागणे ये जैतेवन मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायरीस बावरत्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयक आमचें कालतें मागणें परत्या पातळीन आमी तुजे सरसी आयल्या जिओ बावार्थीर बरोसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निश्कळपण आमचें तें परजळशें कर आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेन आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रपा प्रमाणे आमी पावशें कर बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुजे बळादीक मजतेन देवाचें नांव संवसारार विस्तारूं दी आमच्या कुडी आत्मेच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात हर्नियाचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर स्टडी विजा मेळिल्ल्या खातीर बरें काम मेळिल्ल्या खातीर बरी सैरीक मेळिल्ल्या खातीर जागो आनी घर बऱ्या तरान विकून गेल्ल्या खातीर जायते उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात अर्गां दिता हांव सर्वेस पळोवन तुवें केल्ल्या त्या स्वरुपकारांक व्हडा संतोषान भक्तीन मनान हसिता तुजें नांव अर्गां दिता
तेसावां सांत लॉरेसाच्या मजतीन भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक माथ्याचे केस जडचे रावोंक तोंडार असले कंता वसोंक फॅमिली विजा मेळोवंक बरें काम लाबोवंक घरांत बरें उलोवणें आसूंक इंजिनियरींग कंप्लीट तरान करूंक बरी भलायकी लाबोवंक एलर्जी गूण जावंक मेलिसाची पाठीची दूख गूण जावंक दोळ्यांक दिश्ट मेळोवंक भुरग्यांचे देणे लाबोवंक नवें घर बांदूंक फावो जावंक आमाल पियेवन येतावन गुडकातावन संपूर्ण तरान सुटका लाबोवंक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक बाणतेर बऱ्या तरान जावंक समाधान माया मोग आसूंक पांयांक मस्कूट जाल्लें गूण जावंक विविध रितीचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक चोरी जाल्ले भांगार आनी पयशे फाटीं मेळोवंक रीण फारीक जावंक हार्टाचे प्रॉब्लेम समा जावंक पांयांची गांठी दूख गूण बरी जावंक बरी सैरीक मेळचे खातीर PCOD प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर राग पयस जावचे खातीर मागता आसात सांत लॉरेसाच्या मजतीन जाग्याचे वांटे बऱ्यान जावंक अर्दें दूख गूण जावंक जाग्याची कोर्टान गेल्ली केस वाटेची पर्यार जावन नीत लाबोवंक भुरग्यांक बरी समजणी येवंक आस्पत्रेंत जावन बेगीन डिस्चार्ज जावंक ड्रायव्हिंग शिकतना कसलेंच अवघड जायनासतना राखून व्हरूंक कानाची पिडा गूण जावंक कारखान्यांत काम करतल्यांक बरी भलायकी मेळोवंक कोर्टांत आसली केस इत्यार्थ जावंक जागो विकून वचोंक परगांवांत शिकोवंक विजा मेळोवंक भुरग्यांक केस कावंचे रावोंक वाटेचे समस्ये पर्यार जावचे खातीर हट पयस वचे खातीर थायरॉयड गूण जावचे खातीर घरांत आसच्या सर जानवरांक बरी भलायकी मेळचे खातीर मागतात मोत सुखची पिडा गूण जावंक क्रिकेटाच्या टिमाक सिलेक्ट जावंक चिंतून बरें डिसिशन काडून घेवचे खातीर मागतात बिझनेस बरें जावंक ETO एग्जाम क्लियर करूंक 15 दिसां तावन तापा वरवीं ICUंत आसच्या एकल्याक बरी भलायकी मेळचे पासत मागतात नवें प्रोजेक्ट मेळोवंक पिंताचे प्रॉब्लेम गूण जावंक ल्हान भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक रान मनजती तावन जावचे उपाद्र उणें जावंक युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक ब्लड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक पुतान आनी सुनेन मोगान उलोवंक पॉयंट बऱ्या तरान जावचे खातीर मागतात कुटुंबाक वेळ दिवंक कसलीच आडखळ नासतना काजराचें कार्य जावंक जागो कन्वर्शन जावंक गँग्रिनाची पिडा गूण जावचे पासून किडनींत असले सिस्ट गूण जावचे पासून सामकोड किळे गूण जावचे पासून मागतात CA एग्जामांत पास जावंक PCC बेगीन मेळोवंक एका भुरग्यान आवय बापायचे उतार आयकुवच्याक मागतात प्रत्येक तेसां पासून मागतात एका भुरग्याची विजा एप्रुवल मेळोवंक एका दादल्याचे पांयांचे आनी हातांचे बोळ पाटी येवंक एका तरणाट्याक बरी चिकित्सा मेळोवन कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर मागतात आमी समेस्तांच्या तेसां पासून मागया प्रत्येक तरण ह्या जाग्यार जायतो लोक विविध गरजां खातीर मागोवंक येता सांत लॉरेसाच्या विशेष मजतीन आनी कतकतीत मागण्यान देवा बापाची काकूळट हांगासर येवच्या हर एका भक्तिका बावडत्यां खातीर मेळच्या खातीर मागया ह्या जाग्याचे ह्या पवित्र बाजिलिकाची योजना समस्या पर्यार जावं ಸರ್ತ್ರಚ ಆಡ್ಕಳಿ ಪೊಯ್ಸುವೆಚೆ ಕತೀರ್ ಮಾಗ್ಯ ಕರ್ತರದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹರಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಪದ್ರವಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. सर्गीच्या मोगळ बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सर्गीच्या मोगळ बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सर्गीच्या मोगळ बापा आमचे मागणे ऐकून घे.
सर्गीच्या मोगाळा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांवचणी जिवन बागी मरण मरून सरकार तुजे संगता सस्नाक देवा खोकळसूनचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. San Lorenzo Martira ama păsot vinati care क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावसोवच्या कर. प्रार्थुया. हे सर पदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशेन तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशी कर म्हण लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सान लोरेसाच्या वर्त्या मागण्यान देवाच्या काकुळतीन हांगासर आयिल्ल्यांक हमेस्ताची पिडा गूण जावं. कोणा पासत आमी मागता आनी कोणा पासत मागता म्हूण बसयलां. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा तांकां समेस्तांक बरी भलायकी मेळोवंक, पवित्र आत्म्याचे देणे लाभोवंक, पवित्र आत्म्याच्या मारिफात बरी कृपा लाभचे पासत आतां आमी सांत लोरेसाची मजत घेवन सर्गींच्या बापा लागीं पिडेस्तां पासत आमा समेस्तां पासत मागया. ह्या पवित्र उदकाच्या शिपणे वरवीं देवाची काकूळ जोडून घेवया. पवित्र आत्म्याच्या ह्या तेलाच्या मागणे वरवीं आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्याची गूण करची सकत मेळचे खातीर आतां आमी मागया. सोम्याच्या नावे आमचो आदार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. आणि म्हजी जीवक तुजे सरशेक पावोन दी. सोमी तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मनपणी आमी आतां कोणाक बरा मागणें करूंक आसा. हर एका पिडेस्तांची नांव आमी मती काडया आनी आमची पिडाय जेजूक समर्पण दिवया आनी मागया. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा तुजी गूण कची सकत पिडेस्त कुडींत वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकांक शिक्षा जावन रेवाडलेल्या सर बंदसपणांतले तांकां सोडय. मतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचेतून पयस कर. तुज्या आगाणीत काकुळतीचेर पातये आयिल्ल्या तुज्या भक्तांक सांत लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्मेचें भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हण दस्कायन तांणी तांची जावं दी. अशें शांती जोडलेली ती तुजे साकरा जेजू क्रिस्ताचे जेवणांत आनी शिकवणेंत आनी देखी प्रकार चलोवंक तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवतां जावन जियोंक आनी तुका महिमा दिवंक भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट करूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांकाळ रावो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. पवित्र देवोने मुझे
स्वार्थुसो पांगोंगे मुझे तई तो जिएंगे पवित्र क्या देवोगे मुझे तई तो राओगे ओ स्वार्थुसो पांगोंगे मुझे दई तू जिएंगे Ostut kain putana adar tu solab magnyar dhyana rastana magam magashik pavitra devoge मुझे दई तू रावोगे ओ स्वार्थुसो पांगोंगे मुझे दई तो जिएंगे पवित्र क्या देवोगे मुझे दई तो रावोगे ओ स्वार्थुसो पांगोंगे मुझे दई तो जिएंगे जीने पोइना रास्ताना देण्या तुझा नेट जीनी मोजी संताना सर्गी सुखा पवित्र क्या देवोगे मुझे दई तो राओगे ओ स्वार्थुसो पांगोगे मुझे दई तो जिएंगे पवित्र क्या देवोगे मुझे दई तू रावोगे ओ स्वार्थुसो पांगोगे मुझे दई तो जिएंगे ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಬಡತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ
ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ದೇಶವ ಮಾರಿಸಿ ಕ್ಷಮೆಯ ಕಲಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ದೂತರು ನೀವಾಗಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಬಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ Mogal putra sove Angkor Mori आशीर्वाद देवांका जिसूच्या पवित्रसा दिल्या तुझ्या दे तुझे भाग्यवंत लोरेसा आम्हा बसो विनंती कर भाग्यवंत कुर्साचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन